भाऊ भयणीनो, पयल्यान पयलें तुमकां सोमेस्तांक हांव देव बरी सकाळ मागता. मोगाच्यानो पयस पयसतान तुमी आयल्यात ह्या देव मंदिराक. आयचे दिसा हो सोनवार, आयचे दिसा हो अर्द दीस देवाचें उतर आयकूंक, मिसाचें बलिदान भेटोवंक, साक्रामेंताचें आराधन करूंक, तुमच्या तेसावां खातीर मागोवंक हांगासर तुमी आयल्यात. मोगाच्या भाऊ भयणीनो, आमची माई वेलांकनी सायबीन आमकां खाली हातांनी फाटीं धाडिना. हांगासर आयिल्ल्या सर्वांक तांच्या काळजाच्या अतिरेकाचेर, तांच्या विनवणेचेर तिचें बेसांव घाल आमकां ती फाटीं धाडटा, संतोशान फाटीं धाडटा. मोगाच्यानो तुमच्याय तेसावांचेर, तुमच्या काळजाच्या अतिरेकांचेर, तुमच्या विनवणेचेर आपलो आशिर्वाद ती घालतली आनी तुमी मागिल्लें मेळ्ळें म्हणल्यार संतोशान तुमी फाटीं वयतल्यांत रेतिरेक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर ही रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात मानदीक बापू सिरील लोबो. सिरील लोबो आतां मूडबेळे मायनर सेमिनरीचे अत्मीक निर्देशक. ही रेतीर चलोन व्हरूंक आमच्या मदें आसात. मूडबेळे जावन ते आयल्यात, तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. आमचे भाव आसात जॉन डिसोजा, हर एका सोनवारा हांगासर ते येतात. अर्गां स्तुती चलोन व्हरून, गितां गावोन, वाजंत्रां वाजोवन आमकां मागोवंक कुमो करतात. तांकांय तुमच्या सोमेस्तांच्या नांवी हांव स्वागत म्हणटा. हांगासर आसात आमचे डिवायन वर्ड हे रेतीर टॅलिकास्ट करतात, तांकांय स्वागत म्हणटा. मोगाच्यानो आयच्या दिसा तुमकां बरें मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू. महिमा जेजू. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या संवसारांत 8 बिलियन लोक आसा. 8 बिलियन. आनी तांतू कातोलीक लोक कितले? 1.4 बिलियन. आनी तितलेच इतर पंगडाचे लोक. संवसारांत 3/1 वंटो क्रिस्तांव आमी म्हणटा, पूण आतां तें उणें जालां. आमी गुगलांत सर्च केल्यार 3/1 वंटो जायना. आतां कितलो की 4 मिलियन ताचे चडीत लोक देवाकच पातयेनात ते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. तांचें कितें आसूं मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजूच्या फाटल्यान 5,000 लोकांक जेवण दिता आसतना दादले 5,000 आसले वैगी, स्त्रियोय तितलेच आहल्यो म्हण चिंतया. आनी भुरगीं आसलीं, तांचें लेखना, स्त्रियांचें आनी भुरग्यांचें लेखना. पूण जॉन चॅप्टर 6 11 येताना कितले जाणां उरलीं? कितले जाण उरले? सक्कड जेजूक सोन गेले. कितले जाण उरले? 12 मात्र उरले. जेजू म्हणालो, तुमी वचोंक सोदतात गी? ताका सिमोन पेद्रून जाप दिली, सोमिया, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. 5,000 लोक जेवण मेळतना आयलो, पूण ताचे सांगात रावले कितले जण? 12 मात्र. 12 लोकांक जेजू म्हणटा, तुमी वतात गी? जेजून म्हणलें आसा, म्हाका 12 येनाका, 2 वा 3 म्हज्या नांवान सांगाता म्हणल्यार हांव थंय. जेजू कितले पुरो? 2 वा 3 गिनप. हालेलुया, हालेलुया. देखून पुनर्जीवन जाल्लो जेजू 2 फाटल्यान गेल्लो. एम्माउसाच्या वाटेर 2 येताले, 2 फाटल्यान गेलो, फाटी हाडली. 2 इनफ. आज 2 जाणां तावन आराम जाल्ले मिसांव कितले? 1.4 बिलियन कॅथलीक ओनली. ताळयो, हालेलुया, हालेलुया. घट्ट ताळयो मोगाळ भावन आनी भयणीनो, देवाक मेरगां दिवया. जेजून 2 जाणां सांगाता आराम केलें तें. 2 वा 3 सांगाता मेळ्ळे कडेन हांव तुमचे लागीं आसा. पळया, देखून आज आमकां कालच्या दिसा पापसय पावस जाला. लोकांनी चिंतलें, तो पाप साहेब जाता, हो पाप साहेब जाता,
हाचें नांव उंच आसा, हाचें नांव उंच आसा, पूण कोणाचें नांव नातलेंगी तोच पाप साहेब जालो. देवाक पवित्र आत्मा काम करता. हालेलुया, हालेलुया. स्टील द होली स्पिरिट इज वर्किंग इन द चर्च. देखून देवाक आमी अर्गां दिवया. पापा फ्रांसीसा बरीच आलोचना सो एक अनेक पापा आमकां फावो केला. देखून ते फावो केल्लें ते कार्डिनलांनी न्ही, कोणें फावो केलें? पवित्र आत्म्यान. आज आमी त्या संतोशान हांगासर मागोवंक आयल्या. देवाक आमी अर्गां दिता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, चिंतया, जर म्हज्या फिरगजेंत 5,000 लोक आसा, ते पुरा सोन गेले, फकत 12 जण मात्र उरले. म्हाका शर्मांक सांगूंक मोन येता गी, मीस पेटोवंक मोन येता गी, बेजार जायतालें न्ही गी. पूण जेजू म्हणटा तुमी येतात गी वसा. शिसांक ताका पेद्रू म्हणलो, सोम्या आमी कोणा कडेन वयचें? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची, तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक. आतां सांगा म्हाका, कोणाक मनी पयशे दिवन जेजू लागीं हाडूंक जाता गी म्हाका? आमकां इतर धर्माचे म्हणटात आमी आमिशा वड्डिता आनी तांकां क्रिस्तांव करता. कोणाक मनी एक घर बांदून दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता गी? कोणाक मनी भांगार दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता गी? जायना. कोणाक मनी इल्ले पयशे दिवन आस्त दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता गी? पूण कोणाक मनी देवाचें उतर दिवन क्रिस्तांव करूंक जाता? हालेलुया, हालेलुया. देखून कीर्तनकार कीर्तन 119 वर्स 72 म्हणटा, रुपया भांगाराच्या हजारांच्या हजार नाण्या प्रास, तुज्या तोंडांतलें धर्मशास्त्र म्हाका चड मोला दीक. आज तुमी हांगासर आयल्यात भावन आनी भयणीनो, देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात. हांव तुमकां भांगार दिवंक म्हजे लागीं ना, रुपये दिवंक म्हजे लागीं ना, सोम्या जेजूचें उतर दिवंक म्हजे लागीं धराळ आसा. हॅव कम हियर to listen to the word of God, to receive the word. देखून कीर्तनकार म्हणटा, ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 57. Open your book, this book, hymn book. सगळे आमी स्तुती करया. कोणा कडेन बूक नांगा तान वरा. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. ಸಂಗತ ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ, ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. All of you open your mouth. ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೇಲುಯಾ. तालियां पेटा समेत स्तुती करया. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯತೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿಂತೆ ದುಃಖ ವ್ಯತೆ ಇದ್ದರು, ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಬಂದರು, ನನಗೆ
ದೇವವಾಕ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ, ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾವಿರಾರು ವೈರಿಗಳು ಮುತ್ತಿ ಬಂದರು, ಆಪತ್ತು ಇದ್ದರು, ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಜಯದ ದಾರಿ ತೋರುತ್ತೆ. ನಾನು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದಂತೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ನಾಣ್ಯಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮತ್ತು ರತ್ನಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಅತಿ ರಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, 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 Praise to Jesus, thank you, Jesus. Very God, God, Samya, God, God, Samya, my God, God, Samya. Hallelujah, 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 hallelujah. मुगच्छनो म्हणजे जिवितांतले गणित हांव तुमकां सांगता. हांव एका मिसांव गांवांत आसलो. तिनंत कुटुंबां आसलीं क्रिस्तांवांची, ओन्ली 3. मागीर वो पयस एक गाद्यान एकलो मनीस रावतालो. ते गाद्यान ती गोरवां बांदतालो आनी गाद्यांत रावतालो. एक दीस तो क्रिस्तांवचो न्हय, तो म्हजे लागीं आयलो आनी म्हणलो, फादर साहब, म्हज्या गाद्याक येजे तुवें येवन म्हज्या गाद्यांत एक वासरू आसा, ताच्या आंगार भरून किरंटी आहात. तुवें मागणें केल्यार जाता म्हणून ताणें हांवें आयकलां, देखून तुवें येचें म्हणालो. गेलो ताच्या सांगाता बायकार. तो फाटल्यान बसलो, एक पुडवें बांदून, एक वायट शर्ट घालून नासलो, दुबळो. आतां म्हाकाच म्हजे भितर आपादायरी. आतां हांव ताच्या गाद्याक वचून मागल्यार किरंटी वेतात गी, ताका किरंटीक वखद घालीचें न्ही गी. तुमकां किरंटी म्हळ्यार समजलें मू? तें समजलें मू? आंगार चिडकोन आसात कानांत आनी तें वासरू इतलें बारीक जालां गी. किरंटीनी रगत वन वन कानांत आनी पुरो भरून आंगार भरून ताची लोन दिसना तितली किरंटी आहात. तो म्हणलो, हांवें कितले काडल्यार वचना फादर, तुवें मागणी करीचें. तें वासरा काडलें. देवा म्हाका आतां भिरांत दिसली. देवा लागीं मागलें. एक आगमेंत व्हरून गेल्लो. येत्त पास्कांच्या टायमार बेंजार केल्लें आगमेंत भरून एका आगमेंत घालें. किर्तन
121 ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡುವೆನ ಪರ್ವತದತ್ತ, ಕೇಳುವೆ ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಎತ್ತನಿಂದ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಪ್ರಭುವಿನಿಂದ, ಭೂಮಿ ಆಕಾಶ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವರಿಂದ. ನಿನ್ನ ಕಾಲು ಎಡವದಂತೆ ನೋಡುವನಾತ, ತೂಕಡಿಸಲಾರನು ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು. ಇಗೋ ನಿನ್ನ ಕಾಯುವಾತನು ತೂಕಡಿಸಲಾರನು, ನಿದ್ರಿಸಲಾರನು. ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಬಲಗಡೆ ನಿಂತಿರುವನು, ಪೀಡಿಸನು. ಸೂರ್ಯನು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಗಲಳು, ಕಾಡನು ಚಂದ್ರನು ನಿನ್ನನ್ನು ಇರುಳಳು. ಪ್ರಭು ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು. ಹಿಂಗೆ ಕೀರ್ತನ್ 2 पटी मिळ्या म्हाका 1 पटी म्हळ्यार पावना, 2 पटी म्हण भयंकर मागणें केलें, आगमेंत गेलें, देवा कडेन मागलें, देवा म्हज्यान जायना, म्हज्यान हें करूंक जायना, तें तुज्यान जाता. तुजे उतराचे सक्तेक हांव ह्या वासराक समर्पण केलां, तूं पळय. एक हप्त्या उपरांत आयलो म्हज्या हातांत 2 रुपयांचे 3 कॉयन दिले ताणें म्हाका. 2 रुपयांचे म्हाका हातांय उडात 2 रुपयांचे 3 कॉयन दिले. फादर त्या दीस तूं आयलोय, म्हज्या वासराचे वयर तुवें मागणें केलें, आंगार एक किरेंट ना, पुरा गेल्या फादर. प्रेज द लॉर्ड म्हणला. हालेलुया, हालेलुया. त्या दीस म्हाका कळ्ळें की मनशाच्या की सडीत पावर मन जातीक देवाच्या उतराचेर आसा. एक दीस म्हज्या भयणीच्या घरा गेलो. भयणीच्या घरा भायर एक बांक आसा, बांकाच्या आडयेन तांचो पेटो न्हिदलो. म्हजी भयण बारी बेजारायन म्हणें, दट्टुवाळे हे म्हजो बारी मोगासो पेटो, हो पोटाक खायनासतना 3 दीस जाले, पोटाक कितेंच खायना, कलिगी पिडा आयल्या. हांव थंय बसून आसले कडेन त्या पेट्याचेर एंत किर्तन म्हळें आगमेंत घालें आनी हांव फाटीं आयलो. थोडे दीस उपरांत परते फाटीं गेलो. भयणी कडेन विचारलें हांवें, तुजो पेटो कसो आसा? ताका ते म्हणाले, म्हजो पेटो पयलें मासली आनी मांस मात्र खातालो, आतां तुवें मागणें केल्या मागीर केळेंय खाता, रांदय खाता, कितें दिल्यारय खाता. म्हाका हे कॉमेडी म्हूण दिसलें म्हाका. पूण देवाच्या उतराक कितली सकत आसा पळय. तो म्हणलो, ते म्हणटा, म्हजी भयण म्हणाली म्हाका, तो मांस मासली मात्र खातालो, आतां ते केळ्यां दिल्यारय खाता, रांदय दिल्यारय खाता, कंचे दिल्यार पोटभर खाता, म्हजो पेटो बरो आसा. दॅट्स वाय आमच्या मालगड्यांक देवाच्या उतराचेर भक्त आसली, फातीनी आसली. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका भावन आनी भयणीन आमगेर कोणाक हुशार ना, कितेंय मनस्तापाचा बेजार आसा, मन जातीक हुशार ना, भुरग्यांक हुशार ना. देवाचे उतरत वखद, देवाचे उतर वखद. देखून आज तें आमी नियाळूक येता. आयच्या मिसाचें वासाप आसा तें देखून सगळीं आमी उबे रावया, देवाचें उतर आयकोवया. मिसा वेळार आमकां शर्माव आसचो ना. आतांच आमी हें उतर नियाळ करया. तुमचो वांजेल आसा तर जुआंवचो वांजेल चॅप्टर 6 वर्स 60. वो वांजेल आराम जाता जेजून 5000 लोकांक उंडो दिवचो. उपरांतलें वाचप आयचें पयलें वाचप नियाळ करीन हांव. आयज सुवार्ता ही वाचया, हांव आसता आयका. चॅप्टर 6:60. जेजूच्या शिसा मदले साबार जण हें आयकून म्हणाले, हें उलोवणें विपरीत जालें. तें आयकूंक कोणाक जायत? ह्या विशयांतच आपणाची शिस गुणगुणोवन आसात म्हणून जेजूक समजलें. आनी तांकां म्हणालो, हें आयकून तुमचो भावार्थ दोंडोळवे तर मनशा पोत पयलो आसले कडेन सोडून फाटीं वेता पळयशात जाल्यार कितें मनशात? जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना. हांव तुमचे लागीं उलयलां तीं उतरां आत्मीक जीव दिवची. तर तुमचे मदें आसात थोडे सत्मानांनी तसले, सत्मानी नासलेले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पाराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो. आनी परत्यान तो म्हणालो, देखूनच हांवें तुमकां सांगलें, बापान तें देणें दिल्लें करीत कोणूच म्हजे सरशी येवंक शकना. हाचे उपरांत जेजूच्या शिसां भितरले साबार जण ताचो सांगात सांडून फाटीं परतले. चड 12 जाणांक जेजून म्हळें, तुमी वचूंक सोदतात? सिमियोन पेद्रून ताका जाप दिली, सोम्या, आमी कोणा सरशीं वचूं? तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमनला आनी आमकां खात्री आसा. जेजून जाप दिली, तुमकां 12 जाणांक न्हय हांवें विंसून काडले, तरी तुमचे मदें एकलो देंवसा. हें ताणें म्हणलें सिमियोन इस्कारियोताचे पुता जुदासा विशांत, कित्याक जुदास 12 एकलो जावनी विश्वासघात करन ताका पाराधीन करूंक आसलो. देवाचें उतर हें
वाकणे तुका क्रिस्ता. बसया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. जुआंच्या वांजेलांत तो परत परत म्हणटा दॅट यू मे बिलीव. तुम्ही देवाच्या पुताचेर विश्वास दवरच्या खातीर हांव हें बरयतां. देखून दोन पंगडाचे लोक आसात. दोज हू बिलीव, दोज हू डू नॉट बिलीव. दोज हू बिलीव अँड दोज हू डू नॉट बिलीव. आनी आखेर करतना जुआंचो वांजेल म्हणटा जेजून केल्लीं आजापां जायतीं आसात, तीं बरोवंक गेल्यार संवसारांतलें पुस्तक पावचें नात. हालेलुया. हालेलुया. देर आर मेनी मिराकल्स that Jesus worked on this earth. If you begin to write, the books in this world are not sufficient. Come on, tell me. Jesus worked so many miracles. तुझ्या जिवितान जेजून केले अजाप ह्या बुकान बरोवंक पावतात गे, जगो पावता गे? हां, एकल्याच्या तुझ्या जिवितांत ब्रदर, इज इट इनफ? वन बुक इज इनफ? तुझ्या हर एकल्याच्या जिवितांत जाल्लीं आजापां बरोवंक गेल्यार वो बूक पावता गे? वो बूक पावता गे? म्हज्या जिवितांत देवान केल्ली आजापां पळयल्यार इतलो व्हडलो बुकी पावचो ना. सगळ्यांनी 1.4 बिलियन लोकांनी एक एक बूक ब्रदर जॉन बरयल्यार कितले जाती ह्या संवसारांत बूक धरून पावतात की? दॅट इज वॉट जॉन सेज. हालेलुया. हालेलुया. देखून जेजूचे आजाप केल्ले 5,000 लोकांक आजाप जाल्ले मागीर जीजस सेज फर्स्ट आय एम सेईंग देर आर 7 आय एम सेईंग. 7 हांव जावन आसा. हांव जावन आसा बरो गवळी. हांव जावन आसा संवसाराचो उजवाड. हांव जावन आसा हां कितें दाखवाल. हांव जावन आसा दार. हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. हांव जावन आसा जिवीत आनी जिवानपण. 7 जेजून सांगली. तांचो फस्ट सांगलें खंयचें? 7 पटी हांव जावन आसा म्हणलें तांतलें फस्ट खंयचें सांगा? रिमेंबर विच वन? हांव जावन आसा जिवीत दिवचो उंडो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो केदींच मरसना. जो कोण म्हजें मांस खायना आनी म्हजें रगत पियेना ताचे थंय सासनीक जीव आसून. दीस इज द फस्ट वर्ड जीजस सेड. हालेलुया. 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 देखून येवकरिस्ताक ताणें कितलें महत्व दिलें पळया. हांव एक गडीत सांगता तुमकां मगचे न्हू. कितले जाणांक तुमकां येवकारीच खरोच जेजू येवकारिस्तान आसा म्हूण अनुभव जाला? हाऊ मेनी ऑफ यू येवकारिस्त खरोच जेजू आजार आसा म्हणून कितले जाणांक तुमकां अनुभव जाला? हाऊ मेनी ऑफ यू. कोणाच्या जिबेर उंडो मांस जाला? कोणाच्या जिबेर रगत जाला सांगा? पोर केरळान एका 9th स्टँडर्डाच्या चेडवाच्या जिबेर क्रिस्ताची कूड म्हणटाना कितें जालें? उंडो जालो. उंडो आसलो मांस जालें आनी रगत जालें. वयगी न्ही येदो कुडको आतां दवरला तो प्रिजर्व केला. वयगी आतां सांगा म्हाका तशें जाल्यार कोणाच्या जिबेर जाला? हांगासर बसलेल्याच्या कोणाचें जावना जाल्यार यू बिलीव. तुम्ही पत येता. मगळ भावन आनी भयणीनो, जेजून पयले पटी म्हणटाना हांव जावन आसा जिविताचो उंडो. म्हजें मांस तुमी खायजय, म्हजें रगत तुमी खायजय. लोकांक समजोवन लोकांक समजना. म्हाकाय हे मांस हे उंडो मांस कशें जाता म्हाकाय समजना. तुमकां समजताय? तुमकां समजता? समजना. जुदेवांक मांस खावचें, मनशाचें मांस खावचें, मनशाचें रगत पिवचें तें हाराम आसलें. तें खावंक नासलें तांकां. थंय मोनदातीचें रगत समेत पिवंक नासलें. मोनदातीक जुदेव कशें जिवेशी मारताले गोता गी? आमी दुकोर मारतना कितें करता? जायते जाणां मलगड्यां दुकोर मारतना ताचें रगत गोमटी काट करून एकठांय करून मागीर मांसान भरसितात न्ही गी. मागीर ते रगती म्हूण सेवतात वय गी. कांय पाड ना. जुदेवांक रगत सेवंक नासलें. तांणी खंयची मोनदाती जिवेशी मारची तर एका खांब्याक ताका उमखळांक आसलें. एका रुखागी एका खांब्याक उमखळ. मागीर
गोमटी खातर रगत सगळें वाळोवन वचचे उपरांत मात्र मांस खाई जाय. आतां जेजू म्हणटा म्हजें मांस तुमी खाई जाय, म्हजें रगत तुमी पिये जाय. तांकां समजलें गी, तांकां समजलें गी. देखून 5,000 दादले आसले थंय सगळे गेले. हें आमकां जायना, हें आमकां समजना, हें आमकां जायना. हालेलुया, हालेलुया. देखून मगाळ भावन आनी भयणीनो, थंयसर 3 तरांचे मनीस आसले. एक कडाखंडीत म्हाका जेजूचो फाटलाव करूं जायना, गूड बाय. त्या 5,000 लोकांक जेवण दिल्ल्यान 3 तरांचे व्यक्ती आसले. फर्स्ट, म्हाका जेजूचो फाटलाव करूं जायना, गूड बाय. ग्रेस्त मनीस तो तरणाटो जेजू कडेन आयलो. सासणीक जिवी जोडीची तर हांवें कितें करी जाय? जेजून सगळें सांगलें. उपादेश 7 उपादेश सांगले ते, मागीर 3 सोडले. थंय खंयचे म्हळ्यार पेल्यांची वस्तूची आशा करिनाका, पेल्यांच्या स्त्रियेची आशा करिनाका. आनी एक 3 उपादेश ते सोडले जेजून. कित्याक म्हळ्यार ह्या मनशो ग्रेस्त कशें म्हळ्यार ग्रेस्त काय नाका मला घेतले. हो ग्रेस्त जाल्यार कांय प्रॉब्लेम ना, तर ग्रेस्त काय नाका मला घेतले. देखून जेजू म्हणटा तूं वच आनी वीक तें. तो म्हणालो तुजें टिचींग म्हाका पाळोवंक जायना, गूड बाय. तुजें टिचींग म्हाका पाळोवंक जायना, गूड बाय. हांव टाटा, बाय बाय, म्हाका जायना. एक मार 2 तुकडा. हांगा बसलेली आमी, ह्या बोटीन एक पाय आनी एका बोटीर पाय. थोडे आमी घेता, थोडे घेना. जेजूक त्या तरणाट्या पडून खुशी जाली. मनीस अशें आसचे, एकच 100% फॉलो, अदरवायज नो, गूड बाय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मगळ भावन आनी भयणीनो, आज आमी जायते जाण आमी कॉम्प्रोमायज करता. ते फर्स्ट पंगडाचे लोक आसले. म्हाका समजना, हांव येता, म्हाका फाटलाव करूं नाका तुजो. बरें, तेजें हार्ट क्लीन आसा. जेजूक तांकां ते गेल्ल्या खातीर बेजार बगोवना. पूण जेजू आयिल्लो आपणाचें मांस दिवच्याक, रगत दिवच्याक. देखून सैतानाक गोत आसलें, सुरवेर गोत आसलें, ओवाचें मांस दिता, ओवाचें रगत दिता. देखून पयली ताळणी जेजूक हाडिल्ली जावन आसा, तूं देवाचो पूत वयतर हे फातर उंडे कर, हे फातर उंडे कर. तुजें मांस दिवचें नाका, तुजें मांस खावंक आमकां जायना, तुजें रगत पिवंक आमकां नाका. तुजें फातरांतल्यान उंडे करून दी, तुजें कुडींतल्यान उंडे करून आमकां दिवचें नाका. हालेलुया, हालेलुया. जर तर जेजू त्या दीस फातरांतल्यान उंडे केल्ले तर आज आमी इतले जाणांक बसतींत ना. आमी फातर काही जाले, फातर काणून वचून घरांतले तेणे गुड्यांत आले, फातर काणून हे उंडे कर म्हूण सांगचें आसलें. आज जेजून जे पयलें योजन हांव जावन आसा, जिवी दिवचो उंडो. फस्ट म्हणलें ताणें, आय एम द लिवींग ब्रेड ऑफ लायफ, ब्रेड ऑफ लायफ. देखून हांगा उंडो आसा आलतारी आजून, देखून आमी हांगा आसा. तो उंडो आसा देखून हांव पाद्र्याब आसा. तो उंडो आसा देखून तुमकां सक्रामेंत मेळ्ळा. तो उंडो आसा देखून इगर्ज आसा. नांतर आमी तांचे बरी सकाळीं उठोन न्हांवन कालीपाट्यान सोलोन खंय वचूं जालें, तांच्या देवाक सोदून कितले किलोमिटर चलतात पळया. काळे वस्तूर घालून कितले किलोमिटर चलतात म्हाका कळीत ना. तांकां देवाचो अनुभव जाता की ती देवाक पळयतात की ना ती तांची पातये न्ही. आमी तशेंच आसा जाल्ले, पूण आमकां आमच्या पांयां तळांत जेजू आसा. God loves us enough to live within us. We need not search God somewhere in the forest or in the mountain. God is in you. They can destroy our temple, they can burn our Bible, but nobody can take away the Jesus that you have received in the form of bread. Hallelujah, hallelujah. Argan Jesu, Hoglab Jesu. देखून जुआम चॅप्टर 6 वर्स 66 म्हणटा, हाचे उपरांत जेजूच्या शिशा भितरले साबार जाण ताचो सांगासून पाटी परतले.
म्हाका कशें न्हू एक राजकारणी हांगा रॅली करतात एक थोड्या वर्सां पयलीं हांव बोंदेल आसलो थंय आमचो प्रधानमंत्री आयिल्लो त्या रोडांतल्यान खंय हांगा रॅली करूंक आयिल्लो म्हाका कळीच आसा आमच्या इगर्जीचे कॅम्पसान फुल्ल लोक त्या कुशीनी लोक ह्या कुशीनी लोक थंय बॅरिकेड घाल्यात ताका पळोवंक दॅट डजंट मीन दॅट ऑल लव हिम That doesn't mean that all love him. That doesn't mean that everybody is voting him. थोड्या दिसा उपरांत राहुल गांधी आयलो हो कितलो लोक ताका बगले की हे म्हजेच लोक हांव ह्या खंडीत ह्या फावटी विन जालो हांव एक गजाल सांगता दोग राजकारणी आसले एकल्याक 47 उहार मेळ्ळे 47 एकाच मांचेर आसले ते दोग राज एक 47 मेळ्ळे एकल्याक दोनूच मेळ्ळे उहार शलो हे जलो म्हणटात पळय फुलांचे हार एकल्याक दोनूच मेळ्ळे एकल्याक 47 मेळ्ळे हाका 2 मेळ्ळ्याक बारी संतृप्ती 47 मेळ्ळो मागीर इशीन पळयता ताच्या पियेन विचारलें सर तूं इशीन काले पळयताय ना 50 माले हाडूंक हांवें पयशे दिल्ले आनी कितें एक जाण खंय गेल्यात पळयता ताणेंच पयशे दिल्यात आनी तो सोदता आनी ते खंय हांग पळयचे ह्या दोगां जाणांक जेन्युइनली अन्न ताका मालो गेला दोगांक 2 मेळ्ळ्यात पळय ताका मोगाचे भावन आनी भयणो जीजस इज नॉट बिहायंड द क्रावड जर तर जेजू क्रावड जाय जे म्हणून मोगा बापसलें तर त्या दोंगरांत सकला उडी मारता आसलो तेदो लोक ताका पळोवंक येता आसलो हजारांचो हजार येबो ताजे फेसबुकार युट्यूबार पुरो जे नांव येता आसलें पेपरार उदयवाणीर पयिल्लें आसलें येद्या व्हडल्या दोंगरांत येदो दुसरी कोणी उडोवना आळे जेजू उडला ताच्या फाटलो करया आमी लेट अस बिकम हिज फॉलोवर्स नो जेजूक नाका जेजूच्या फाटल्यान 1000 लोक येतलो एकलो जाकेवर उकार बसलो ताका 1000 लोक नाका कोण जाय 1 जॅकेव जेजूच्या फाटल्यान इतले 1000 लोक येताले ताका एकलो बार्तिमेव जाय बार्तिमेवूस जेजूच्या फाटल्यान 1000 लोक येताले एकल्या स्त्रियेन वस्त्राचे पोंता पडलें जीजस नीड 1 नॉट 1000 हां देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो एका ग्रुपांत मोग करना जेजू इंडिविज्युअली नांवकान उलो मारता देखून आज मोगाळ भावन आनी भयणीनो म्हाका समजना हांव फाटीं येता म्हणल्यार वगत रावता म्हाका कळना आय डोंट वॉन्ट टू फॉलो यू जीजस इज नॉट सॅड जायतीं जाणां आसात जायत तर मिसा वचूंक नाका एक्चुअली नाका पूण मिसा वचून म्हटल्यार पाद्र्याक काले म्हणटा कोण ना वाड्याचे गुरकार काले म्हणटात कोण ना मग ती कितें म्हणटात कोण ना त्या कारणा खातीर येतात हालेलुया हालेलुया देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो आज रेतेरीक येतना रेतेरीन पळयतात तुमी फस्ट आज रेतेर आसा कोण येता प्रिचर पळयता फस्ट कोण प्रिचर येता तो एक ब्रदर आयल्यार फुल्ल येतात अन्य एकलो पाद्र्या आयल्यार फुल्ल येतात सिरिल्लो बायल्यार थोडे येतात दॅट मिन्स यू हॅव नॉट रियली अंडरस्टूड मिनींग ऑफ युकरिस्ट हा तूं त्या ब्रदरा खातीर येताय न्ही तूं त्या पाद्र्या खातीर त्या प्रिचरा खातीर येताय न्ही अबा रेतेर सक्सेसफूल कितलो लोक आयलो गोतागे त्या रागांनी तशें चिंतलें खंडीत हांव विन जाता ताका मागीर वोटूच मेळोना मेळ्ळें द फर्स्ट कॅटेगरी ऑफ पीपल आर लायक दीस म्हाका कळीत आसा म्हज्या ल्हानपणार इगर्जेंत एका वर्गाचे लोक आसले कितलो बरो नासले म्हळ्यार हांव तुका पळयतलो हबा मीस जाले उपरांत तांकां गरजेची वरवीं इगर्जेन दिताली आज तेच सुवाते गेल्यार एक कुटुंब ना हे सगळे लोक
जेजून उंडे दिले म्हणून आयिल्ले 5,000 लोक उरले केवळ 12. केवळ 12. मुगाळ भावन आनी भयणीनो देखून जेजूक नंबर नाका, ताका ताका बेजार बगोवना. दुसरें, म्हाका समजना बट आय हॅव ए रिजन टू फॉलो. म्हाका समजना ह्यो उंडो कसो मास जाता म्हाका समजना. थंय शर्माव दिवंक म्हाका जाता, वासो पासूंक कळटा, किर्तन वाचूंक जाता, ताचे उपरांत याजक हांगा येता, हांव हांगा येता ह्या आल्तारीर. हांव सत्य सांगता तुमकां, म्हाका उंडो आसले मास करूंक जाता? म्हाका जाता? ते वायन आसलें रगत करूंक म्हज्यान जाता? जायना. म्हाका सुमार पटी भोगप आयला जेजू, हांव इतली मीस भेटयला, 17 वर्सां आतां 18 वर्सां जाली मीस भेटयता, एक पटी म्हज्या हातांत मास जावना, एक पटी कालसींत रगत जावना. हांवें मीस पेटोवची कित्याक म्हूण थोडे फावटी भोगप आयला. लॅन्सियानो म्हणल्या गांवांत म्हजेच आसलो एकलो याजक आसलो, क्रिस्ताचे का 700. ताणें हर एक दीस मीस पेटोवचें, ताका कांय अनुभव जायना. ताणें म्हणालो, दीस इज गोईंग टू बी माय लास्ट मास. म्हाका सदांय सज्जिके केल्ले बरी जालां. सदांय तुमगेर सज्जिके केले कशें जाता सांगा? अप्रूव केल्यार ओके. ओके, ताका तशेंच बगलें, सदांय हांव मीस पेटयता, एक पडी जावन आनी हांव मीस, दीस इज गोईंग टू बी माय लास्ट मास म्हणून ताणें मीस पेटोवंक सुरू केलें. लॅन्सियानो म्हणले एका गांवांत उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिवन ताणें मोडलो. इमिडिएटली मास जालें. मास जालें. वायन घेतलो, देवाक अर्गां दिली, रगत जालें, आल्तारीर वाडलें, आल्तारीर वाडलें. क्रिस्त शका 1000 लगभग त्या इस्वेन एका अक्रिस्त स्त्रियेक, शी इज स्केप्टीक, हे तुमच्या इगर्जेंत उंडो मास जाता म्हणटात पळया. तिने एक चॅलेंज केलें, क्रिस्तांव स्त्रियेक चॅलेंज केलें, तुवें उंडो कसो मनी करना हाडी जे म्हाका, हांव तें मास जाता की पळयता म्हणून. हालेलुया, हालेलुया. हिणें कितें केलें म्हळ्यार दोगांय गेलीं इगर्जेक. क्रिस्ताची कूड म्हणटाना गुप्ती तिणें सेवना, हातान कान गेलो, आयली घरा आयली. ती आनबावडती क्रिस्तांव न्हय आसली स्त्री, म्हाका तूं मास जाता की पळय म्हणून, आतांत पळय म्हणून राण्णीर कायल दवरली, कायलीर वो उंडो दवरलो आनी उजो केलो. इल्लें तेल गेलें मगोचे न्हू, त्या कायलीर मास जालें, रगत जालें. हांकां दोगांकी बें उठलें, दोगांकी बें उठलें. बियान धांवलीं इगर्जीक. आमगेर कायलीर जेजूचो उंडो दवरलो, मास जाला, रगत जाला. आजून तें सांबाळून दवरला, आजून तें सांबाळून दवरला. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. कॅल्विनिस्ट म्हणजे पंगड आसा, कॅल्विनिस्ट, दे डोंट बिलीव इन जेजूचे मास जाता, रगत जाता, ते कांय बी पत्यानात. ते फ्रांसांत एक कापुजीन पाद्र्याबांची आश्रम आसले, फ्रांसिस्कन. तांतू ताबेर्नाकलांत कुमगार आसलो. एक कॅल्विनिस्ट ग्रुपाच्यानी कितें केलें म्हळ्यार एका इगर्जीक अटॅक केलें. त्या इगर्जीक अटॅक करून तांतू 4 जण याजक आसले, फ्रांसिस्कन पाद्र्याब आसले, तांतू तेगांक जीवेशी मारले. ओके, ताबेर्नाकलार अटॅक करतना एक पाद्र्याब धांवलो आनी ती काल्स ताणें अर्द्याक दामून दवरली. तांतू सिबोरियम अर्द्याक दामून, तांतू 24 कितें होस्ट आसले, धाकटे धाकटे पार्टिकल्स आसले, जेजूचे आशिर्वादीत केल्ले उंडे आसले. ताणें अर्द्याक दामून दवरली. इतली घट धरली की ताका थंयच जिवेशी मारल्यारी ताच्या अर्द्याक तावन ती सिबोरियम ओन काडूंक जावना. मगोचे न्हू, त्या लोबा समेत आनी त्या सिबोरियम समेत ताका गेव न्हंयक गेली. हांव ती गेव न्हंयक म्हणून पळयलां खंय म्हणून. ते गेव न्हंयक गेले. कोणाचे मनी मेल्ले मोडें बुडता, ह्या याजकाचे मोडें निर्जीव कूड
त्या सिबोरिया समेत उपेवन 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 बायोन्नी मुसरी गेली. बायोन्नी म्हळ्यार गांवां येताना थंयसर लोक पळयता एका याजकाची निर्जीव कूड आनी सिबोरियमा समेत उपेवन येता. तांणी ताची कूड वयर काडली आनी सवकास ती सिबोरियम आयली, काडूंक जाली आनी आजून ती दवरल्या, पाड जावना. दोनी हातू बरा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तर तांकां जाता तितले जाणांक जाला, म्हाका कितें अनुभव जावना. इतले संवसारांत कार्लो आकुतीसन 100 मिराकल्स पट्टी केल्यान, एवकरिस्टीचे 100 मिराकल्स पट्टी केल्यान. तांकां सगळ्यांक मिराकल जाता, म्हाका कित्याक जायना. आतां एक गजाल तुमकां सांगता. म्हाका अशें न्हू, हांव हांगा मीस पेटयतना उंडो घेवन मोडटना तें मास जालें म्हण चिंतया. तुमकां दिवंक जाता गी, कुडके करून दिवंक जाता गी, कुडके करून दिल्यार तुमकां खावंक जाता गी, जिवे मास खावंक जाता गी. कम ऑन टेल मी, इज इट एबल टू सॉलो, इज इट एबल टू च्यू. हांगा रगत, वायन रगत जालें म्हण चिंतया, तें म्हाका पियोंक जाता गी. तुजे भितर गेल्ल्यानंत तें मास जाता, तुजे भितर गेल्ल्यानंत तें रगत जाता. हांव सिंपल दाखलो सांगता, समजोवचे खातीर तुमकां सांगता. तुमी आनी हांवूय दुकरा मास खाता. हांव दुकर जायना, हांव कुंकडा मास खाता, हांव कुंकड जायना. हांव मासली खाता, हांव मासली जायना. हर एक आयतारा हांव क्रिस्तची कूड जाता, खाता आनी हांव क्रिस्त जाता. दॅट इज द डिफरन्स. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आज म्हाका समजना, बट आय हॅव ए रिजन टू फॉलो जीजस. आय हॅव ए रिजन. म्हाका एकल्यान म्हळें, फादर तुका आतां 48 वर्सां न्ही, 48 वर्सांत तुवें 17 वर्सां हर एक दीस मीस केलाय न्ही, तुका काल मेळना, तुका कितें मेळ्ळें. 17 and 18 year I am celebrating every day mass. खंयी एक वा 2 दीस म्हाका कठीण हुशार नाटल्या वेळार म्हाका मीस पेटोवंक जावना. नाटल्यार हर एक दीस हांवें मीस पेटयला. म्हाका कितें जालां, तुमकां कितें जालां. हर एक आयतारा मीस पेटयला न्ही तुमी. हांगा बसलेली तुमी 50, 60, 70 वर्सां मीस पेटयला न्ही. हर एक आयतारा कितें जालां तुमकां. हर एक आयतारा सोनवारा सांजेर फाल्यां मिसाक वचोंक आसा, फाल्यां मिसाक वचोंक आसा, वस्तू रेडी दवरूंक आसा. सकाळीं ऑटोमॅटीक 7:30 मीस जाल्यार घरा तुमकां गोत्त आसा तो टायम येतना तुमकां कोणी सांगचें म्हणून ऑटोमॅटीक ती वस्तू मुस्ताई गेली, ऑटोमॅटीक जालें आनी आमी इगर्जी पावल्यांत. नोबडी हॅज टू रिमायंड यू, रायट. दॅट इज द मिरेकल. त्या दीस मिसाक वचून आसा रावा, तुमकां कशें भोगता पळया. दॅट इज द मिरेकल. हालेलुया, हालेलुया. कोणी फोर्स करचें म्हणून ना, कोणी फोर्स करचें म्हणून ना तुमकां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. देखून म्हाका भावन भयणीनो, थॉमास दुबावलो जेजू जिवान जाला की ना गे म्हणून. थॉमास दुबावलो, तो दुबावलो म्हणून जेजू जिवान जायनासतना उरताय. हा, तो जिवान जाला, हाका समजवना तितल्यांत. तशेंच म्हज्या दोळ्यांक खाली उंडो मात्र दिसता. हांव दुबावना, तें मास जायना म्हूण हांव बिलकूल दुबावना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. एक गजाल सांगता तुमकां. 2008 सोकोलका म्हणल्या गांवांत, सोकोलका म्हणल्या एका गांवांत एक कुमगार ऑटोमॅटीक आपापीन तांबडो जालो, तांबडो जालो. सगळ्यांनी रिजन दिलें. तें हवामान वैपरीत्या वरवीं कितें जालां, तें तांबडें जालां. तें ग्लासा भितर आसलो न्ही, देखून तो तांबडो जाला अशें म्हणलो. व्हडले पातयेवचें म्हणाले. पूण एक धाकटेर स्केप्टीक
तो देवाचेर पातयेना. तो म्हणालो आय वॉन्ट टू सी, म्हाका परीक्षा करीचे. तो हायस्ट धाकटेर त्या गांवांत ताणें परीक्षा केली, सुमार दीस परीक्षा केली आनी रिजल्ट म्हणालो हे ट्रुली ट्रुली दुखांत असलेल्या 33 वर्सां तरणाट्याच्या काळजाचो कुडको. हालेलुया, हालेलुया, गट्टी ताळयो, हालेलुया, हालेलुया. Skeptic, he doesn't believe in God. He doesn't believe in Eucharistic presence, the real presence of Jesus in the Eucharist. But ताचे परीक्षेचे रिजल्ट हे नासाच्या विज्ञानींनी परीक्षा केली. जंय जंय मास जाला, जंय जंय रगत जालां, नासाच्या विज्ञानींनी परीक्षा केली. रिजल्ट खंयचे म्हळ्यार त्या धाकट्याराक काळजाचो कुडको म्हणलें पळय, त्यात मनशाचें एकात्त काळजाचो कुडको. 100 कडे मिराकल जाला, एकात्त मनशाच्या काळजाचो कुडको, 33 वर्साच्या तरणाट्याच्या काळजाचो कुडको आनी ब्लड ग्रुप AB पॉझिटिव्ह. हालेलुया, हालेलुया. देखून यू बिलीव. म्हाका नाका तें मिराकल. विदाउट द मिराकल आय कॅन बिलीव that Jesus is living. One more example I'll give you. Tell him, my friends. John Paul II, 1995. John Paul II, 1995 इसवेंत बाल्तिमोर म्हणल्या गांवां गेलो. त्या गांवाची भेट करतना थंय एक सेंट मेरीज सेमिनरी म्हणा, सेंट मेरीज सेमिनरी. त्या सेमिनरी कडेन अवचित वेळ आसा भेट करया म्हणून सेमिनरीक वेच्या पयलें थंय तेजे गार्ड आसात, सिक्युरिटी आसा ताकाय. आमचो प्रधानमंत्री येतना कशें सिक्युरिटी आसता तशेंच थंय सिक्युरिटी एका चापला भितर पापसाहेबा मागोवंक आसलें. बाल्तिमोर सेमिनरीच्या सेंट मेरी सेमिनरीच्या चापला भितर. गो टू द गुगल अँड सी इफ आय एम टेलिंग रॉंग. बाल्तिमोर सेमिनरी चापला भितर तांणी कितें केलें, सिक्युरिटीन ह्या चापलान कोणी लिपोवन बसोवन आनी पळयचें म्हणून त्या पोलीस पेट्याक हाडलें. तो सगळें उंगोन उंगोन आयलो, बांक उंगोन 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 आयलो. थंय सक्रामेंता आहलो, सक्रामेंता मुखार बसुल्लो. तो हुंगलो ताणें आनी थंयच्यान हालोवना. तो पुलिसांक म्हणटा हांगा एकलो लिपोवन बसला. हियर इज समबडी इज देर. ताका एका मनशाचें रगत आनी मांस परमळ येता पेट्याक. दॅट डे एवरीबडी रियलायज सक्रामेंतांत एका पेट्याक समेत कळटा, एका सुन्याक समेत कळटा हांगा एक मनीस आसा. आमकां मात समजना, आमकां मात समजना. हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, जेजून हें उतर सांगतना म्हजें मांस तुमी खायजय, म्हजें रगत तुमी पियेजय. खायजे म्हणटा आसतना ग्रीक भाशेंत खाली खावचें न्ही, खाली खावचें न्ही. एक्झॅक्ट वर्ड तुमी यू हॅव टू चीव माय फ्लॅश. चीव मनदती. एका मनशाचें मांस खातात न्ही वण्ण, तशें खायजे म्हणालो तो. इज इट पॉसिबल? यू हॅव टू चीव. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, एक गीत आमी गावया, उपरांत आमचो नियाळ मुंदर चुया. देखून तें गीत आसा जेजू म्हज्या देवा, D73 ह्या बुकान, ह्या कंतराच्या बुकान D73. उबे रावया. ह्या कंतरांत पेद्रूची वर्ड्स आसात. भावार्थान हें गीत आमी गावया. D73. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या
मोजा सर्वा सगळी जेसू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा खंयसर वचूं हांव सोदून करो उजवाड खंयसर वचो सोदून करो उजवाड तुजे लागीं आसा सुमिया म्हाका जिवी दिवचें उतर तुजे लागीं आसा सुमिया म्हाका जिवी दिवचें उतर जेजू म्हज्या सांगाता जेसू मोजा देवा जेसू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा दुसरे सांगाता खंयसर वचो हांव सोदून करो बायपा तो मोसो सोमिया तुझो मोग मोसो उस्वास जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा सर्वा सर वचो हांव सोदून बरी भलायकी तोच वयस म्हजो सोमिया खून कर म्हाका बेगीन जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा दोन्ही हात उभारूया जेजू मोजा देवा जेजू मोजा देवा जेजू मोजा राया जेजू मोजा जीवा मोजा देवा मोजा हालेलुया 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 हर गांव हमरा स्तुति आराधना महिमा तुका सुमिया जेजू हालेलुया 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 थैंक यू जीसस worship you Jesus and we adore you Jesus hallelujah 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 सगळे आमी बसया मोगाचें न्हू पयलो वर्ग जावन आसलो म्हाका समजना हांव तुजे सांगता रावना गूड बाय दुसरो म्हाका समजना जाल्यार हांवें रिजन टू स्टे विथ यू थर्ड आसा देवाचें उतर म्हणटा चॅप्टर 6 वर्स 61 ह्या विशयांत आपणाचे सीस गुणगुणून आसात म्हणून जेजूक समजलें जेन्ना जेजू म्हणालो म्हजें मांस तुमी खाय जाय म्हजें रगत तुमी पिये जाय तांकां समजलें पूण ते गुणगुणले दीज आर जुदेव तांकां समजोना न्ही समजलें पूण ते गुणगुणले आज केरळांत परचे परत त्या 9th स्टँडर्डाच्या चेडवाच्या जिबेर क्रिस्ताची कूड म्हणटना मास जालें म्हण तुमी पळयलें म्हूण युट्यूबार वॉट्सॅपार पळयलें म्हूण त्या जिबेर आमी कितलीं जाणां पातयल्या
मोर देन 100 एवकरिस्टीक मिराकल्स आसात मू आमी कितले जाणां पातयेल्या हां गुणगुणचे म्हळ्यार पुरपुरचे एवरी संडे वी कम टू मास मीस जाल्ले मागीर 50% पीपल गो बॅक गुणगुणींग पुरपुरींग आसो एक शर्मांगी हे बा ताने एक कीर्तन म्हणलेंगी हैं ताने एक नेसलेंगी जर तर मगळ भावन आनी भयणीन येवकरीच खरोच जावन जेजूक मेळोंक येता जेजूक संक येता म्हणल्यार चिंता पद तुका आसलें तर मीस जाल्ल्या उपरांत एक वायट उतर उलयत ना तूं म्हाका मीस जाल्ल्या उपरांत साक्रिस्तीन कोणा कडेन उरी जेवन बगना मीस जाल्ल्या उपरांत खंयच्या एका मिटिंगाक वचूं जेवन म्हाका बगना म्हज्या तोंडांत एक वायट उतर उलय जे म्हूण म्हाका बगना हां मीस जाल्ल्या उपरांत कोणाक मेळल्यार बेसावंत दिजे बरेंत उलयजे तुमी आसतना उडास दवरा मीस जाल्ल्या उपरांत खंय जेवणाक येतात दया करून डोंट क्रिटिसायज इट इज नॉट यू आर स्पीकिंग मीस म्हळ्यार कितें ते एका लग्नांत एक दादलो म्हणटा हांव तुका म्हजी पतीन म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत पिडेन तशें भलायकेन हांव तुका विश्वासी रावतलो जेन्ना तूं कुमगार सेवताय तुजी कूड जेजूक दिताय जेजूची कूड तो तुका दिता खाजारांत हें उतर सांगतना न्हवरो ताचे कुडीचे संपूर्ण हक्क कोणाक दिता बायलेक दिता व्हंकल आयच्या दिसा हांव तुका म्हजो पती म्हूण घेता सुखांत तशें दुखांत म्हजी कूड म्हजी न्ही आनी तुजी मिसाचें बलिदान इज अ मॅरेज between you and Jesus. You become his body and he becomes your body. You remember this one, the holiness of Mass. देखून जेजू निमाणे जेवण जेवंक वेताना आंग भरून मुस्ताकी घालून गेल्लो ताका एक्की शिवण नातिल्ली तो खाजाराक गेल्ले बरी गेल्लो हालेलुया हालेलुया मगळ भावन आनी भयणीनो आदाम आनी येवेन ते खायनूच जाल्लें फळ केलें तांचे दोळे उक्ते जाले तांकां लज बगली दे एट and their eyes are opened for shame जेजूच्या निमाण्या जेवणा उपरांत एम्मोसाच्या वाटेर प्रत्येक ताणें जेवण केलें तांचे दोळे उक्ते जाले दे सॉ जीजस दे रेकॉग्नायज जीजस ಎಂತೂ तर म्हणटा तांचे दोळे उक्ते जाले आदामचे दोळे येवेचे दोळे उक्ते जाले आनी तांणी देवाक पळोवना तांणी आपणाकच पळयलें तांची लज विनगे पावन तांकां दोळ्यांक दिसलें पूण एवरी टायम येवकरिस्तीक येतना कुमगार सेवले उपरांत तुजे दोळे उक्ते जातात आनी तूं कोणाक पळयताय फकत कोणाक पळयताय जेजूक पळयताय जर तर तूं जेजूक पळयलें तर मीस जाल्या उपरांत भायर येतना बिलकूल नेगेटीव उलयनाय हालेलुया 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 sermon is not important for you more than a sermon important is the 3 readings that you hear that Jesus directly speaking to you do you remember that one announcement is not important to you but you remember only the announcement जॉन मरी वियानी ताच्या ते आर्स गांवांत एकलो मिसाक लेट येतालो आनी कुमगार काण गेले आनी धांवतालोच तो एक दीस ताणें कितें केलें गोता की दोग आलतार भुरग्यांक ते रावयलें मेन एंट्रन्सा कडेन रावयलें आळे पुता तो कुमगार काणून धांवतात हांगा तो कुमगार आमेन म्हणटा आनी तेणें धांवतात तुमी घरा मसरी वाती काणून वचोचे ताचे हे 2 वाती आहात पळय आलतारीच्यो त्यो काणून वचोचे आनी ताका घरा मसरी पावनेचे कित्याक म्हणल्यार इज अ वॉकिंग ताबेर्नाकल
ट्रुली आय टेल यू, तुवें कुमगार खण गेले उपरांत तुज्या सायडीन 2 आंज बडवे वाती काणून रावतात. डू यू रियलायज इट? डू यू रियलायज इट? हांगा वात पेट्टात न्ही. खंयचे टॅबरनॅकल इज इम्पॉर्टंट? टेल मी, दीस टॅबरनॅकल ऑर दीस वन? हां, तर 2 वाती तुझ्या सायडीन पेटोवचे की नाका, त्यो वाती आमच्या सायडीन पेटोवचे केदाळ म्हळ्यार मरतना मात्र. म्हाका बघचे थोडे पटी कुमगार काडून रुमा भितर वचोचे, ह्या सायडीन एक वात, ह्या सायडीन एक वात बसोचे. हां, आय एम ए मुवींग टॅबरनॅकल. यू आर. देखून जेजूचें ल्हान फूल तेरेजा, 5 वर्साचें भुरगें, 5 वर्साचें भुरगें, ताका मिसाक व्हरनाटलीं, तें ल्हान भुरगें, तें पप्पा मम्मी आनी ताची भाव भयणी तितलीं जाणां, 5 जाणां आसलीं तीं चेडवां भुरगीं. ती मिसाक वचून फाटी येताना दारा काडरा कोण रावतले. आतां पप्पा मम्मी येनात, ताच्या बदला कोण येतात? 5 जाणां जेजू घेवन येतात. हा, 5-year girl had the sense that पप्पा मम्मी न्ही, पप्पा मम्मीच्या काळजान कोण येता? जेजू येता. देखून हांवें राखून रावचें. देखून ते 5 वर्सां जावन तो म्हणटाले म्हाका कुमगार जाय, म्हाका कुमगार जाय. ताच्या वत्ताय लागून ताका कुमगार दिलो, नाटल्यार 14 वर्सां मदीं कुमगार दिवंक नातलो. जुदेवास ल्हान भुरगो, येवकरिस्ताचो मोग पळया, ल्हान भुरगो तो न्हिदरल्या कुडाक पणसाचो रूख, आतांय आहा तो पणसाचो रूख, त्या पणसाच्या रुखाची झाडां हाडली, थंय आमी लायल्यान मुडीपू गुड्यार. ताच्या पणसाच्या रुखाचो फांटो ताच्या रुमाच्या जनेलाक लागतलो. जनेला ओपन करचें, जनेल व्हडलें हाचें ग्रिल नातलें ताका. मोद्यानेर वो भुरगो, ल्हान भुरगो त्या फांट्यार सोडतालो, पणसाच्या रुखांत सकला देंवतालो. थंयच मुखार इगर्ज ताची, इगर्जे लागींच तें इगर्ज बनावली. इगर्जेक येतालो, आपापिंत इगर्जेचें मेन डोर ओपन जातालें. सगळी रात्र येवकरिस्ताच्या मुखार तो बसतालो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमकां हांवें म्हज्या जिवितांत पळयलां. हांव एका फिरगजींत आसलो, फिरगजीच्या मुखार अशीं पुरा क्रिस्तांवजींत कुटुंबां. ते रस्तो आसा, रस्त्यार इशीन तिशीन येवची क्रिस्तांवजींत. एकलो हिंदवाचो सकाळी सायकलार येता कामाक. आजुनी आतां ಎಂತ गडी आदले न्ही, आतांची गडी सांगता तुमकां 1 or 2 years ना. हो सदां येचो हिंदवाचो सायकल गेटीच्या मुखार न्ही, ओ ते रावयता, थंय वानो दवरता, थंयच वानो दवरता, गेटी कडेन येता, गेटी तावन तूं नमस्कार करता. He has experienced the presence of God in the Eucharist. आमची क्रिस्तांवची बायकार इटली तितली इशीन तिशीन पाद्रेबा विगारा मेळोंक येतात. नॉट ए सिंगल वन कम टू द चर्च. पण सांगा, लज भक्तांनी आमकां एक बापाचे पुताचे काडूं. हालेलुया, हालेलुया. देखून मग भावन आनी भयणीनो, आज आत्मीक जीव म्हळ्यार कितें? लेट्स रिफ्लेक्ट अपॉन दॅट वन पॉयंट. आफ्टरवर्ड्स वील गो फॉर एडोरेशन. आदांक आनी येवेक सक्कड मन जाती बरीच देवान रचलें. 6th डे देवान कितलें बरें रचलें पळयता. वा ऐका, प्रत्येक सर्जिन्साची प्राणी उत्पन्न जावं, जानवरां, जीवदाडी, रानवट मनजाती. देवान सर्जिन्साच्यो रानवट मनजाती, जानवरां आनी जीवदाडी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें आनी देवान म्हळें 6th डे जानवरां, जीवदाडी, रानवट मनजात्यो रचल्यो. ताका जीव आसलो की ना? जीव आसलो की ना? उस्वास काडटाली की ना? काडटाली. आनी त्याच दिसा देवान म्हळें आमच्या स्वरुपाचो, आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्यांच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर आनी सर रानवट मनजातीचेर आनी धरणीर चलतल्या सर जीवदाडींचेर मनीस अधिकार चलोवंक. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो.
देवाच्या सारकेच ताका रचलो, दादलो आनी स्त्री तांकां रचली, देवान तांकां आशिर्वाद दिलो. ओके, this is the first story. And the second story, देवान मातयेचो रचलो, ताका जिवायलो. उपरांत रानवट मन जातीक दिनातले स्वास ताच्या नाकान फुंकलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. पळया, रानवाटी मन जातीक नातले स्वास ताच्या नाकान फुंकलो. मनशाक नैसर्गिक जीव आसलो ताच्या सांगता रानवट मन जातीक जीवदाळीक सुकण्याक नातुल्लो स्वास आनी एक स्वास देवान ताका, दॅट इज कालें आत्मीक जीव. यू हॅव ब्रिदींग, दॅट इज अ नॅचरल, जल्मतनांत आयलें. मागीर एक्स्ट्रा एक ब्रेथ तुजेर देवान सोडला, ताका म्हणटात कितें? आत्मीक जीव, आत्मीक जीव. हालेलुया, हालेलुया. आतां देवान म्हळें चॅप्टर 2, आनी मनशाक सर्वेस्परा देवान फरमायलें, बागेंतल्या सर रुखाची फळां तुवें खावयेत, पूण बऱ्या वायटाची समजणी दितात रुखाचें फळ मात्र तुवें खावंक नजो. तें केल्ल्या दिसा तूं खरेंच खरेंच आतां मरतलोय खंयच्यान. आदाव आनी येवेन फळ केलें, ती मेलिंगी, पूण मेली खंय? आत्मीक जीव गेलो, नैसर्गिक जीव उरलो. यू गॉट माय पॉयंट? म्हणजे थंय दोन जीव आसा, एक नैसर्गीक प्राणीक, दुकराक, पेट्याक, माजरांक आसले, रानरेड्याक आसले पुरो जीव म्हाकाय आसा. ताच्या की एक्स्ट्रा एक म्हज्या नाकान देवान सुसलो स्वास आसा, आत्मीक जीव आसा. मरता म्हळ्यार देव म्हणटा तुजो, यू वील बी लायक ऑन द 6th day आय क्रिएटेड ऑल द एनिमल्स, यू वील बी लायक एनिमल. तूं मन जाती बरी आसतलो. आत्मीक जीव काडला. सैतानान येता आनी म्हणटा तुमी मरचिनात. मरचिनात म्हळ्यार फिजिकली मरचिनात, आत्मीक रितीन तुमी मरता. देखून आतां सांगा म्हाका, तो आत्मीक जीव फाटी दिवचो कोणें? आदावच्या पाताक घेवन आमी आवयच्या गर्भांतान जल्मल्या वयगी आमकां आत्मीक जीव मेळ्ळा की आत्मीक जीव हर एक संडे दिवचें कोणें? येस, मान्ना आकाशांतल्यान पडटालें, हर एक सकाळीं तीं सेवतालीं आनी तांकां जीव आसलो. जेजू म्हणटा इस्रायल प्रजेक देवान 40 वर्सां मान्ना दिली, वरी 40 वर्सां जियेलीं. 40 वर्सां एवरी डे. देखून आमी तुमकां म्हणचें, हांव सर्गीत हांव देवुरलो मान्ना तें आमी आयतारा मात्र केल्यार पुरो गी? आयतारा मात्र केल्यार पुरो गी? एवरी डे. यू टू रिसीव एवरी डे. देखून डेली मास इज इम्पॉर्टंट. आत्मीक जीव आसचें म्हणल्यार तें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून म्हाका भावन आनी भयणीनो, आज हर एक आयतारा सेवलेल्या कुमगारा वरवीं हांव जियेलां. म्हाका हर एक आयतारा कुमगार मेळ्ळे वरी कितें मेळ्ळां म्हूण हांव वाचतलों. पळया, देवान पयिल्लें मातये कडेन गेलो. मातये कडेन वचून देव म्हणालो, मातये म्हाका एक उपकार जायचे. कितें? म्हाका पुरो रूख जायचे. खंयचे? पणसाचे, आंब्याचे, केळंब्याचे, मागीर पुरा फळांचे रूख जायचे. ओके. मातये म्हणाली ओके देवा. दुसरे दिसा पळयतना पुरो रूख मातयेन उत्पत्ती केल्यात. आतां मातये नासतना रूख आसात गी? आसल्यार खंयचे रूख? मेल्ले रूख आमी रान्नीक दवरता वय गी. दुसरे दिसा देव गेलो, उदका लागीं गेलो, दर्या कडेन गेलो आनी म्हणलो, दर्या म्हाका पुरो मास जाय, पुरो मासल्यो जाय. तारले, बांगडे, इसवण, पांपलेट ती पुरो जाय. दर्या म्हणालो येस. देवाचें उतर ताणें आयकलें आनी दुसरे दिसा पुरो मासल्यो आयल्यो. आतां उदक नासतना मासली आगी? उदक नासतना मासली आगी आसा जाल्यार आसा खंयची?
सुखी मासली, मेल्ली मासली. कुमगार नासतना मनीस जियेतात, जियेनात मनीस जियेतात. कले मनीस ते मेल्ले मेल्ले. ए वॉकिंग डेड बॉडी, ए ब्रिदिंग डेड बॉडी. देखून जेजू म्हणटा जर तर तूं म्हाका सेविनाय तुजे थंय जीव आसचो ना. खंयचो जीव आसचो ना? आत्मीक जीव आसचो ना. आत्मीक जीव आसचो ना. म्हाका हर एक आयतार हांवें सेविल्ले वरवीं आत्मीक जीव आसा म्हाका. देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, तुका अनुभव जाता गिनांगी, मास जाता गिनांगी, पूण तुज्या पोटांत तुज्या आत्म्यान तें आत्मीक जिवान तुका भरता. तें आमकां जाय, तें आमकां जाय. आत्मीक जीव दिवचें केवल देवाच्या उतरान आनी एवकरिस्तान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. अर्गां जेजू, होगळाप जेजू, स्तुती जेजू, महिमा जेजू, वंदन जेजू. आता एक गीत आमी गावया. आमचे आत्मे तानेल्यात. D88 बसोन तूं बरें करून हें गीत आमी गावया. D88. आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजा पडत्रेका राखून आसा. मुजेशी येता तो केदीस बुकेव सोना. मुजेशी येता तो केदीस बुकेव सोना. म्हाका सत्मान तातो केदीस ताणेव सोना. म्हाका सत्मान तातो केदीस ताणेव सोना. जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या आशेता. जेजू तुझ्या उतरा प्रकार जियेवच्या आशेता. आमचे आत्मे ताणेल्या, आमचे आत्मे भुकेल्या. जेजू तुका सेवच्या काळजा पडत्रेगार राखून आसा. Santo bodelo unde tove morlo ma santo bodelo col sinto da caro ragasai kelo Kal sinto da caro ragasashi kelo jivitaso undo zaloy kursar beto dilo jivitaso undo zalo
खुर्सार भेटो दिलो आमचे आत्मे ताणेल्या आमचे आत्मे भुकेल्या जेसू तुका सेवच्या काळजा कोण अत्रेगार राखोण आसा हालेलुया 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 येदोळ पर्यंत एवकरिस्त विशीं थोडी समजणी तुमी जोडली म्हाका न्हू जेजू म्हणालो म्हाका वयर उबारलेल्या वेळार हांव समेस्तांक म्हजी सरशी ओडटलो जेजूक वयर उबारलो खुर्सार उबारलो आनी तो आतां खंय आसा ह्या सक्रामेंतांत आसा हे आमी उडास दवरूंक जाय संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमचे सांगाता आसतलो म्हणलो जेजू आसा तर खंय आसा सक्रामेंतांत आसा देखून ह्या सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक एक मन जात वळखता आमी मनशांनी कितले चड मापान वळखनाय आज आमी हो थोडो वेळ हांगा हासर आराधन करूंक वता हांव भक्तीन सोम्य सांगात आमी उलोवया सोम्य सांगात आमी रावया देखून गेसमनी म्हळ्यार जेजून इतल्यान म्हणलें तुमी हांगा रावा आनी जागरण करा मागा म्हणना तुमी हांगा रावा आनी जागरण करा देखून निमाण्या जेवणार जेजून घेया उंडो दाखोवन म्हजी कूड म्हूण खाया म्हण न्हय उंडो कूड म्हणून खाया म्हणलें न्ही घेया ही म्हजी कूड इत्त कूड देवनाक उंड्या बरें दिसता पूण कितें आसा हां कूड रियल कूड देखून तें आमी समजोवया घेया आनी दाका रोस पियोवन जेजूचें रगत पियेलें म्हूण चिंता म्हणून न्हय ताणें सांगलें हे म्हजें रगत पियेया सिंबल न्हय तें रियल इतर पंगडाचें कितेंय म्हणून दी आमी हांगासर खरोच जेजू आसा खरोच तो उंडो न्हय जेजूचेंत मास आसा म्हणलें पातयेत हांव त्या पातयेन आज आमी हांगासर आराधन करूंक वता सगळीं आमी दिंबेर सरपडया सगळीं आमी दिंबेर सरपडया आनी येवकरिस्तांतल्या जेजूक रूप हांगासर आमी पळयता आमच्या दोळ्यांक उंडो बरें दिसता मात्र तें पूण जेजूचें मास सगळो जेजू हांगासर आसा ह्या पत्नीन ताका आमी स्वागत करया तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया कियाची ना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं तेरी आराधना करूं पाप क्षमा कर जीवन दे दे दया किया ना करूं तेरी आराधना करूं जॉन पॉल II हरी एक दीस 20 पावटी ह्या येवकरिस्ताक मेळोवंक येतालो जेजूक मॅक्सिमिलियन कॉल्बे 18 times एवरी डे जेजूक मेळोवंक येतालो जेजू म्हाका तितले पटी तुजे सांगात येवंक जायना हांव एक संवसारी मनीस पूण म्हज्या काळजांत तूं आसाय हरी एक दीस हांवें सेवला देखून तुका मान पावो तुका स्तुती पावो तुका अर्गां पावो
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। मग चनो अब्राहम ताच्या पुताक घेवन मोरिया गुड्याक येता. मोरिया गुड्याक चडच्या पयलें ताच्या सेवकाक म्हणटा, हांव आनी म्हजो पूत स्तुती करूंक येता, हांव आनी म्हजो पूत स्तुती करूंक येता. ताका कळीत ताच्या हातांत ताची सुरी आसा, सुरी आसा. आपणाच्या पुताक जिवीशी मारूंक वेता म्हणटा कळीत आसा, जाल्यार तो म्हणटा आमी स्तुती करूंक वेता. जी कितें आमी स्तुतयेंत देवाक दिता, देव म्हाका फाटीं दितलो, म्हजो पूत म्हाका खरेंच फाटीं मेळटलो. देखून आज तुमी स्तुती करूंक आयल्यात, आराधन करूंक आयल्यात. आमचे कश्ट आसात वय, आमचे समस्या घेवन आमी हांगा आयल्या. ते समस्येंत त्या कश्टांत आमी इतल्यान म्हणजे सोमी हांव तुजी स्तुती करता. तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं. इस्रायल करताच्या स्तुतीच्या सिंहासनार आसच्या देवा, आज तुजी स्तुती करूंक हांगासर आयलां. हांव हरी एक आयतारा कुमगार सेवता. हांव फावो न्ही म्हूण न्ही, म्हाका तें फावो म्हणून न्ही, हांव ना फावो सोम्या, तूं फावो, तूं भाग्यवन. हरी एक आयतारा जशें शिमयान बाळका जेजूक हातान धरलें, तशें हांव तुका म्हज्या हातान धरता. हांव फावो न्ही सोम्या, ह्या जिबेर तुका हांव सेवता, हांव फावो न्ही. म्हज्या नाकांत प्रत्येक फावटी तूं स्वास फुंकताय, आत्मीक जीव घे म्हणटाय. देवा ह्या वर्त्या देण्या खातीर, जसो एक व्हंकल आनी न्हवरो काजरांत एकवडटात, एक न्हवरो आपणाची कूड व्हंकलेक दिता, व्हंकल आपणाची सगळी कूड न्हवऱ्याक दिता, तशें हरी एक आयतारा हांव तुजे सांगता एकवडटा. हांव फावो न्ही सोम्या, तरी म्हज्या आदलें जिवीत तूं पळयनाय. त्या पत्की स्त्रीयेक तुवें म्हणलें, स्त्रिये हांवें तुका गुन्यांकन करिना, आनी मुखार पाता करिनाका, आनी मुखार म्हाका आनी मुखार एक जिवीत आसा, आनी मुखार एक फुडार आसा, आनी मुखार संतोश आसा. हे म्हज्या उडासा करा. खंयचे उडासा करा? आदलें जिवीत न्ही, आदलें दूख न्ही, आदली बेजाराय न्ही, आदले घाई न्ही, आदले झगडे न्ही. हे म्हज्या उडासा करा. हांव तुमचे खातीर मेला, हांव तुमचे खातीर जैतेवन जाला, हांव तुमचे खातीर जिवान जाला. हे तुमी म्हज्या उडासा करा. डू दिस इन मेमरी ऑफ मी, that I have forgiven you, that I have loved you.
तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन देने दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। हालेलुया 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 महिमा आराधना स्तुति आराधना हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हे म्हज्या उडासा करा सम्या, तुझे सगळे मरण हांव उडासा काडटा. देवाचें उतर म्हणटा, जितले पोटी तुमी हो उंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पोटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगडतात. वय सोम्या, अरे एक पोटी कुमगार चेवतना तूं म्हजे खातीर मेलाय, तूं म्हजे खातीर विनगो जालाय, तुवें म्हजे खातीर बक्षिलाय, तूं म्हजे खातीर आजून जियेताय. ह्या सक्रामेंताच्या पेटेंत एका बंदे बरी तूं आसाय, हांव पात येतां. एका जेलांत रावल्ल्या मनशा बरी तूं रावलाय म्हजे खातीर सोम्या. सक्रामेंताच्या पेटेक आमी लॉक घालां, त्या पेटे भितर कोणा खातीर तो रावता? तूं कितले पोटी ते सक्रामेंता भेट करूंक गेलाय सांग. एका जेलांत रावल्ल्या मनशा बरी तो रावता न्ही. जर तर तुजोच कुटुंबाचो मोगाचो पूत तुजी बावंडा जेलांत आसली तर हरी एक दीस तूं चिंतिनाय गे. हरी एक दीस म्हजो पूत जेलांत कसो रावता कोण ना म्हूण चिंतिनाय गे. तर म्हजो रसनार ह्या सक्रामेंताच्या पेटेंत एका कैदे बरी तुजे खातीर रावला, म्हजे खातीर रावला. जेजू तुका अर्गां. हांव आयतारा मात्र तुका मेळोंक येता, पूण तूं आसाय म्हणचे थोडे फावटी हांव पातयेना. म्हाका बक्षी जावं तुका अर्गां, जावं तुका महिमा. 2000 वर्सांनी तूं अस्वस्थ आसाय. म्हजें हांव केवल 70, 60, 80, पूण 2000 वर्सांनी तूं म्हजे खातीर ह्या सक्रामेंतांत असोच रावलाय, असोच उरलाय, तूं बदलो नाय. देखून स्तुती करया मकाळ भावना बहीण. हालेलुया 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 हालेलुया. महिमा स्तुती आराधना आणि वंदन तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. स्तुती स्तुती महिमा वंदन तुका जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. सगळे मी बसया. मगच्यानो फाटल्या दिसांनी तुमकां कळीत आसा, मंगळुरांत एक कुणी जाली. ताका लोक म्हणाले, थोडे म्हणाले तो मारतीर, थोडे म्हणाले तो रावडी शीटर, इज अ रावडी शीटर. आनी थोडे म्हणाले ना ना तो बरो मनीस, तो भाग्यवन मनीस, तो मारतीर, ताचे पुरशांव केलो. जेजू मारतीर म्हूण कळ्ळें आसलें 12 जाणांक मात्र. सगळो संवसार ताका रोम चक्राधिपती काले म्हणालो रावडी शीटर. सगळे रोम चक्राधिपत्या कुर्साय ताका कित्याक तो मारतीर न्ही, इज अ रावडी शीटर. तो देवाळ मोडटा म्हणटा, तो मोयजीचे नियमशास्त्र बदलिता म्हणटा.
ताका वाचोवंक हक्क ना हांगा. ब्रुटली किल्ड हिम, बट ओनली फॉर 12 and some women. He is a hero. मगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर जेजूच्या जाग्यार तूं आसलोय तर पुनर्जीवन जाल्ले कुडले, म्हाका लोक सगळे रावडी शिटर म्हणून म्हाका मारले नंगी, हांव पयले खंय येतो ते कुर्साय ताका म्हणले पळय 5 इतले लोक आसले जेरुसलेमान, तांच्या मुखार सगळ्या मुखार दिश्टीक पडता आलो. ते लोक आसले अजुनूय थंय. पळया तुम्ही म्हाका रावडी शिटर म्हणून मारलो, हांव जिवंत आसा, पळया पातयेया. जेजून तशें केलें. पयले जेजू उडता आसलो पण डायरेक्ट पिलाता कडेन वयता आसलो. पिलात, तुवें म्हाका जेरबान मारयलें, आन बावडते करना, कुर्सार मारलें विनगो करन, पळय हांव जिवंत जालां. डीड जीजस डू दॅट? ताका तें नाकात. 2000 वर्सां उपरांत ह्या कलमाड्याच्या इगर्जेन तूं येता म्हणटा गोता. 2000 वर्सां उपरांत ते पयले कुमगारान ती म्हाका सेवता म्हण ताका कळीत आसा. देखून तो कुमगाराक ताणें महत्व दिलो. त्या दोगां फाटल्यान गेलो, उंडो मोडलो, देवाक अर्गां दिलीं. 5000 लोकांक जेवण दितना ताणें कितें केलें? ताणें उंडो घेतलो, अर्गां दिलीं, मोडलो, शिसांक दिलो. निमाण्या जेवणार तेंत केलें ताणें उंडो घेतलो, देवा अर्गां दिलीं, मोडलो आनी शिसांक दिलो. एम्माउसाच्या वाटेर उंडो घेतलो, देवाक अर्गां दिलीं, मोडलो आनी ताच्या शिसांक दिलो. तिबेरिया सरोवराच्या थंय ताणें कितें केलें? उंडो घेतलो, अर्गां दिलीं, मोडलो आनी तांकां दिलो. धर्मचे कृत्य पुस्तकांत सगळीं ती उंडो मोडूंक हर एक दीस सांगाता मेळटली. द सेंटर ऑफ देअर कम्युनिटी इज एवकरिस्ट. ती उंडो मोडूंक आसले वरीं सगळीं आयिल्लीं. देखून जेजू गोत्ताले म्हाका दोग पुरो, म्हाका पिला जाय जे म्हणना, म्हाका कुर्साय ताका म्हूण 20,000 लोक बोमार जालो ते नाका म्हाका. आय डोंट वॉन्ट देम, आय डोंट वॉन्ट हेरड, आय डोंट वॉन्ट एनी रोमन्स. दिस टू इनफ फॉर मी. दोळे उक्ते जावन जेजूक पळयले, दोग पुरो म्हाका. पळय जेजू, मुखार जेजू, आज तुजे मुखार बसल्यान संवसाराच्या स्थापने आदी देवा बापान तुजे मरिफात म्हाका विंसला. सान पावल म्हणटा, फ्रॉम द बिगिनींग ऑफ द वर्ल्ड, बिफोर द beginning of the world, God has chosen you through Jesus Christ. संसाराच्या स्थापने आदी जेजू क्रिस्ता मरिफात तुका विलियम, तुका जेम्स, तुका जेन, तुका विक्टर देवान विंसला, तुजे नांवकान विंसला. आतां न्हय, देखून तूं आतां पळयताय ताका. 2000 वर्सां उपरांत सिरिल लोबो, विनिता, मेरी, ग्रेटा, तुम्ही सगळीं जेजूक सेवतात म्हूण ताका गोत्त आसा. देखून तो आयतो आसा, ह्या जेलांत रावंक आयतो आसा. आमचो देव केदो व्हरतो देव न्ही. संवसाराच्या स्थापने आदी हांवें ह्या जाग जाय जेवण ताणें विंसलां. तुमी येवकरिस्तांत भाग्य जय म्हूण ताणें विंसलां. तुमी लग्न जिवीत जियेतल्यात, येवकरिस्तांत लग्नाच्या जिवितांत ती सांगाता येतलीं आनी ताच्या भुरग्यांक ती कुमगार दितलीं. धंय मुस्तायकी न्हेसून ती हांगा हाडटलीं, म्हजे खातीर ती हाडटली. गोत आसा कितलो व्हरतो देव न्ही गे आमचो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी आमच्या देवा थंय संतोष पावया. रिजॉयस इन द लॉर्ड, रिजॉयस इन द लॉर्ड. केदो व्हरतो देव आमचो, केदो व्हरतो देव आमचो. ह्या बुकांत 32 पेज नंबर 32 संतोषा थळयो पिटून. Yes, be joyful. Chiedo vorto devamso, chiedo vorto devamso,
केदो वोर्तो देवांसो ताका वोर्तो मोगांसो Kedo vorto teu amso, kedo vorto teu amso, Come on all of you kedo vorto teu amso, taka vorto amso. आंज बड़वे ना मान करता आंज बड़वे ना मान करता आंज बड़वे ना मान करता ताका वोर्तो मोगांसो Anbordwe naman kerta, Anbordwe naman kerta, Anbordwe naman kerta, takavor tomo kamso. सगळी सांगा आता केदो वोर्तो मोगांसो केदो वोर्तो देवांसो हालेलुया Kedo vorto te amso, takavor tomo kamso. सर्ग संसार ताका वाकंता सर्ग संसार ताका वाकंता सर्ग संसार ताका वाकंता ताका वोर्तो मोगांसो Serg संसार taka wakanta, Serg संसार taka wakanta, Serg संसार taka wakanta, taka vorto mogamso, केदो वोर्तो देवांसो केदो वोर्तो देवांसो केदो वोर्तो देवांसो ताका वोर्तो मोगांसो Dev amso, Kedo vorto Dev amso, Kedo vorto Dev amso, taka vorto mogamso. हालेलुया 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 अर्गान जेसु Ergan अगुलाब Jesu, जेसु Pagulab Jesu, स्तुती जेसु Studi Jesu, महिमा जेसु Mahima Jesu. हांगासर बसलेली आम्ही एक सवाल विचारया आम्ही इतली वर्सां मीस भेटयला येवकरी सेवला 100% आमचे मीस देवाक मानवाला आमचे आराधन 100% देवाक मानवाला मगचनो ह्यो कुरीस पळया एक मुस्तागी सोडल्यार ताका तेही नातरली ताका विनगोत मारलो म्हणटात ती मुस्तागी सगळी वन काडिल्ली तर म्हाका मिसाक येताना आंग भरून मुस्तागी जाय कित्याक म्हळ्यार हांवें मिसाक येवचें क्रिस्ताक मेळोवंक ताका पळोवंक देवाचें उतर म्हणटा कीर्तन 29 म्हणटा पवित्र मुस्तायकी न्हेसून ताचें आराधन करा पवित्र मुस्तायकी न्हेसून ताचें आराधन करा ताची स्तुती करा सर्वेस्परा ताच्या नांवाची महिमा दिया पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सर्वेस्पराचें आराधन करा आराधन करता आसतना पवित्र मुस्तायकी तूं चिंताय तुजी मुस्तायकी पवित्र आसा इत्त मुस्तायकी न्हेसून काल मार्केटीक वचोना इत्त मुस्तायकी न्हेसून कल अपवित्र जाग्याक वचोना काजराक एकत आराधनाक एकत येस थिंक ऑफ यू तो निमाणें जेवण जेवताना सदांगलची मुस्तायकी घालून येवना ताच्या आवयन शिवयल्ली ती मुस्तायकी जाय जाय कित्याक शिवताली ती एक याजाक म्हजे कडेन म्हणालो म्हजे कडेन एक स्टॉल आसा त्या स्टॉलांत म्हज्या मांयच्या कापडाचे जुनेर म्हणटा जुनेर ताचो कुडको हांवें दवरला हांगा स्टिच केला कित्याक म्हळ्यार म्हाका लानवड करतना दुबळीकाय आसली म्हज्या मायेन कश्टांनी म्हाका लानवड केला म्हज्या स्टॉलान आवयच्या जुनेर असो कुडको हांगा घाला
म्हाका भोगता म्हज्या आवयचे जुने रसो कुडको हांगा हाल्ल्यार ताच्या वर्तें जायत कोन्ना तें आमचें बलिदान इजंट इट हालेलुया हालेलुया तर मोगाच्या भावान आसतना तूं इतली जाणां चिंता हांव इगर्जीक येताना आराधन करूंक येता आसतना फुल्ल बरी मुस्ताकी घालून येतलो आमचे कडेन आसल्यातली बरी म्हज्या हांग पांग एक चुरी दिसतना सोम्याक सांगा तुमी सेकेंड हांव 100% देवान दिल्लो वेळ 1 घंट्यांत हांव बिलकुल देवा तुजे सांगात हांव बसलां तूं म्हजे सांगात आसाय बिलकुल हांव 1 सेकंडूय दुसऱ्यांक दिवचो ना मिसा वेळार 1 सेकंडूय सैतानाक इडे दिवचो ना आज आमी तेंत मागया सोम्या कडेन कित्याक म्हळ्यार कोरिंथकारांक बरयलें पत्र चॅप्टर 11 वाक्य 29 म्हणटा कित्याक जो कोण ही कूड कितें म्हूण समजनासतना खाता आनी पियेता तो आपलीच केस्त खाता आनी पियेता देखून तुमचे मदें जायते जण अस्कत आनी पिडेस्त जाल्यात हेर सबार मॉर्न पावल्यात जो मनीस आराधन करतना जावं दी कुमगार चेवतना जावं दी फावो नासतना करता तो वीक सिक अनटाइमली डेथ प्रीमेच्यूर डेथ कसो मेलो म्हणून गोत्तू ना फादर बरो आसलो काल आज पट्टा मेलो आय डोंट नो हाय देवाचे तर म्हणटा देखून तुमचे मध्ये जायते जण अस्कत पिडेस्त जाल्यात आनी सबार मॉर्न पावल्यात जुदासान तशेंच केल्लें नाफावो रितीन ताणें कुमगार सेवलो आनी ताचे परिणाम तुमकां गोत्त आसा तर हांवें त्या परिणामा विशींचे न्ही जर तर फावो तो रितीन तुवें कुमगार सेवल्यार फावो त्या मापान तूं मिसाक आयल्यार तोच येवकारिस्तांतलो जेजू वीकनेसा बद्दाक स्ट्रेंथ पिडेच्या बदला हिलिंग प्रीमेच्यूर डेथा बदलाक लॉंग लायफ हालेलुया हालेलुया फावो नासतना कुमगार सेवल्यार तुका देवाचें उतर म्हणटा पिडेस्त अचकत मॉर्न तर फावो ते रितीन तुवें कुमगार सेवन फावो ते रितीन आमी आराधन केलें तर पिडे बदला भलायकी हिलिंग वीकनेसा बदलाक स्ट्रेंथ आनी मॉर्ना बदलाक तूं लांब काळ जियेतले हालेलुया हालेलुया क्लॅप एंड से यस हालेलुया देखून आतां आमी सोम्या मुखार आसा मोगाळ भावन आनी भयणीनो देखून ह्या सोम्याक आमी आराधन करया एक घडी बरो मावून राबा आज हांवें येवकारिस्तांवाचीं जायतें आयकलें आसता हो एक निर्धार हांव घेतलो मिसाक येतना मुस्तायकी नासतना हांव 2 फावटी चिंतलो म्हज्या सोम्याकी मिस्तायकी वखीकी एक लवराक मेळोंक येताना एक तरणाटो 1000 फावटी चिंता ही मुस्तायकी जायत गी तर म्हज्या सोम्याक म्हज्या दनयाक म्हज्या रसनाराक संवसाराच्या स्थापने आदी म्हाका ताणें विंचला देखून हांव सोम्याक संपूर्ण 100% फावो तसलो जावन आराधन करतलो स्तुती करतलो देखून सोम्या आज हांव तुजे मुखार बसलां हांव एकलो न्ही म्हजें सगळें कुटुंब हांव घेवन आयलां पूण जायते फावटी म्हजें तें अस्कतपण आसा 100% मिसांत भाग घेवंक भक्तीपणी भाग घेवन म्हज्यान जायना जायते ताळणे येतात मार्काचो एवांजेल चॅप्टर 16 वर्स 3 म्हणटा मगदलाची मरी आनी त्यो स्त्रियो समाधीच्या मुखार रावन ती बोबाडूंक लागली समाधीच्या बगलाची शिळा आमकां कोण पाटी लोळोवन दीत समाधीच्या धंकली व्हडली शिळा आमकां कोण पाटी लोळोवन दीत
तांची कंत ती जेजू मेला पोंडां ताका पुरला व्हडली शिळा धंकल्या ती आमकां पाटी कोण लोळोवन दीत. म्हाका न्हू म्हज्या आत्मीक जिवितांत कसली शिळा दंपल्या जिवान जेजूक अनुभव करची सकत ती धंकल्या व्हडली व्हडली शिळा म्हज्या मांड्याक म्हज्या तकलेन आत्मीक रिती चिंची शिळा धंकल्या ती उक्ते कोण कर दीत. संवसारांतले कंचित फोंडांत सगळो संवसार वगळो फोंड जायत जाल्यार जेजूक तांचो घेवंक जायना दवरूंक जायना. देखून त्या जेजूक आमचे हरियेक बांदपाक सुद्दां समर्पण करया. आमचे आत्मीक जिवीत जे कितें शिळा धंकले बरी आसात जे कितें म्हाका जेजू सांगता पुनर्जीवन जावंक अडकळ हाडटात परत परत हांव तत्त फोंडान पडटा तत्त फातकान पडटा उडासा कडया. त्या स्त्रियांनी केवल फोंड पळयलो फोंडाच्या फाटल्यान जिवान जेजू उबो आसलो तांकां पळोवंक जावना. तांचे दोळे दंपले तांचे दोळे उक्ते जावना. जिवान जेजू मेल्ले सांगतना तो पुनर्जीवन जाल्ले सांगता आसा वा जिवांत आसलेले सांगता आसा. म्हगडा जेजू ह्या पुनर्जीवनपण काळार म्हजे थंय जायते संगत जिवन जावंक आसा. देखून देवाचें उतर म्हणटा तुमचे थंय मोरोंक तेंकलां तें जिवांत उठया. तुमचे थंय कितें मोरोंक तेंकलां तें जिवांत उठया. सांत पाऊल म्हणटालो जेजूक हांवें वळख जाय आनी ताच्या पुनर्जीवनपणाची सकत हांवें बगी जाय. आय हॅव टू नो जीसस अँड आय हॅव टू एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ द रिजन लॉर्ड. आय हॅव टू एक्सपिरियन्स द पावर ऑफ द रिजन लॉर्ड. जेजू आज हांगासर आमी आयल्या तुजे जिवानपणाची सकत आमचे थंय बगूंक जायशी कृपा मागोवंक आमी आयल्या. तुमची जबाब तुजी सकत म्हाका दी म्हणा. तुजी सकत म्हाका दी. देवाचें उतर वाचूंक आनी नियाळूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हजें आत्मीक जिवीत अडकळाची हर एक शिळा पयस करूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हज्या ताळण्यांचेर जैत व्हरूंक तुजी सकत म्हाका दी. हर एक दीस येवकारीचें पवित्रपण समजून घेवंक तुजी सकत हांव तुजे सांगता एक वटलां म्हणलें समजून घेवंक तुजी सकत म्हाका दी. हर एक दीस हे म्हज्या उडासाक करा म्हणलें तें मोतींत हाडूंक तुजी सकत म्हाका हर दी. एक मिसांत पवित्रपणी वांटो घेवंक तुजी सकत म्हाका दी. एक पावटी म्हणे जेजू तुजी उंडो आसले मास जाल्ले म्हज्या दोळ्यांनी पळोवंक तुजी सकत म्हाका दी. हेरांक तुजे सरशी हाडूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हजी पिडेचेर जैत व्हरूंक तुजी सकत म्हाका म्हाका हाडच्या सैतानाच्या थाळणेचेर जैत व्हरूंक तुजी सकत म्हाका म्हज्या कुटुंबांताची हर एक धंकलेली शिळा उक्ती करूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हजे थंय मोरोंक तेंकले हर एक विश्वे परत जिवान जावंक तुजी सकत म्हाका दी. गावरुडाच्या तरणाटपणा बरी तुजे तरणाटपण बरें नांव सरतलें म्हणलें तें आमच्या म्हज्या जिवितांत हांवें भोगूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्यान थंय कितें मोरोंक तेंकलां तें परत जिवांत हाडूंक तुजी सकत म्हाका दी. म्हज्या इगर्जेन जें कितें मोरोंक तेंकलां ती आत्मीक जिवीत परत जिवांत हाडूंक तुजी सकत म्हाका दी. बापा म्हज्या वैरीचेर जैत व्हरूंक तुजी सकत म्हाका दी. वै म्हाका जेजू तुजी सकत म्हाका जाय. तुजे पुनर्जीवनपणाची सकत ती वर्ती जावन आसा. जर तर कठोर चल्ल्या सावलाक ती बदलिता तर अशिकपी आसल्या पेद्रू म्हणटा म्हजे लागीं भांगार वा रुपे कितें आसना जेजूच्या नांवान हांव तुका सांगता उठ आनी चल. आयच्या पयल्या वाचपांत पेद्रू पुनर्जीवनपणाचे सक्तेन बरलो
एनेया म्हणले आरेगार 8 वर्स तो न्हिदले कडेन आसलो. एनेया जेजू तुका बरो करता, उठ तुजे हांतरुण सोमा कर. एनेया उठलो, बरो जालो, आदल्याच्या की बऱ्या सक्तीन तो बरलो. आनी त्या लिड्डा शहरान, जोप्पा शहरान तबिता मेल्ली. पेद्रून जेजून जिवंत केले बरी, त्या तबिताक जिवंत उठयलें. त्या 12 वर्सांच्या याईराचे दुवे कशें जेजून जिवंत केलें तशेंच ताणें पेद्रून जिवंत उठयलें. जिवंतपणाची सकत कितली सक्तीन पळया. देव तीच कृपा आतां आमी मागून घेवया. आमी गीत गावंक आसा. ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೋ. ಈ ಗೀತ ಆಮಿ ಗವ್ಯ 560 560. ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಚಂದವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವೋ. ಯೇಸು ಜೊತೆಗೆ ಬಾಳುವುದು ಎಷ್ಟು ಚೆಂದವೋ, ಯೇಸುವಿಗಾಗಿ ಬದುಕುವುದು ಎಂಥ ಭಾಗ್ಯವೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ, ಯೇಸು ನಾಮ ಹಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಮಧುರವೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿಯೋ. ಯೇಸು ನಾಮ ಸ್ತುತಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ. ಸಂಗತ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯವು ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸೌಖ್ಯ ಸಿಗುವುದು, ಯೇಸು ರಕ್ತದಿಂದ ನಮಗೆ ಜಯವು ಸಿಗುವುದು. ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಜೀವ ಬರುವುದು, ಯೇಸು ವಾಕ್ಯದಿಂದ ತಾನೇ ಜೀವ ಬರುವುದು. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದು. ಯೇಸು ಆತ್ಮದಿಂದ ತಾನೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುವುದು. ಸಂಗತ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಓ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಕೆ. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು. ಯೇಸು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಮನಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನವು, ಯೇಸು ಕರುಣೆಯಿಂದ ತಾನೇ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವು. ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯು ದೊರೆಯಿತು, ಯೇಸು ಶಿಲುಬೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಕ್ಷಮೆಯು ದೊರೆಯಿತು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ದೊರೆಯಿತು. ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೇ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ಯೇಸುವೇ ನನ್ನೇಸುವೆ, ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. ನೀ ಸಾಕು ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ. हालेलुया 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 हालेलुया. मग शोनो जेजू पुनर्जीवन जाला, हांव जाला. जेजू पुनर्जीवन जाला, हांव पुनर्जीवन जाला. एवरी डे एक व्यक्ती कठीण स्वरूप येतलो, ताका डी एडिक्शन सेंटराक धाडलें
आनी फाटी येताना बरो जालो तो म्हणालो हांव पुनर्जीवन जाला, हांव पुनर्जीवन जाताना म्हजें घराणें पुनर्जीवन जालां. तुजें थंय कितें मरोंक तेंकलां. ग्लॅडिस स्टेन मासूम दोगां भुरग्यांक आनी ताचे ग्राम स्टेन ताच्या पतीक ती वगडायता, तांकां जिपान बांदलें आनी पेट्रोल घालून उलपायलें. ती पुनर्जीवन जाली. हें म्हज्या उडास करा म्हणलें जेजून. तिणें तिच्या पुतांक उलपायल्लें, तिच्या घोवाक उलपायल्लें, तें उडास काडलें ना. जेजू सांगात ती पुनर्जीवन जाली आनी म्हणाली दारा सिंग आनी सगळ्यांक हांव बक्षितां. दॅट इज द रियल रेजरेक्शन. आज इस्टर जाताना तुजें तें कितें पुनर्जीवन पण जालां सांग म्हाका. जेजू तें म्हणटा हांव पुनर्जीवन जालां वय, तुजें तें कितें पुनर्जीवन जालां. सिस्टर राणी मरिया ताची बहीण आनी ताची आवयन कितें केलें कळटा. तांच्या धुवेक आनी भयणीक 40 टायम सुरी घाल्ल्याक हाताक तांणी राखी बांदली. दॅट इज रियल रेजरेक्शन. दॅट इज रियल रेजरेक्शन. टुडे resurrected Lord is here. That is the power of the resurrection Lord, my friends. आज कोणाक एकल्या बगसूंक जायना. If you are really experiencing the power of the resurrection of Jesus, come on. जेजू खातीर तुका कोणी मार घालूं ना, म्हाका कोणी घालूं ना मार. म्हजे विशीं कोडी काडल्यात, उलयल्यात, फाटल्यान उलयल्यात, ते व्हडना. म्हाका कोणी जेलांत घालूं ना, मार घालूं ना, इन्सल्ट करूं ना, म्हजी मुस्तकी वन काडूं ना. पूण कितलेशे लोक थंय जेलांत घाला. हा नॉर्थ इंडियान कितले लोक जेलांत आसा जेजू खातीर. म्हाका कांय ना. म्हाका एकच काम आसचें. एवरी डे आय एम रायझींग अबाव. तो त्या दीस 20 years पयलें म्हज्या बायलेन म्हाका अशें सांगलें. पोर म्हज्या बायलेन म्हाका अशें सांगलें, म्हज्या भुरग्यांनी तशें केलें. लेट अस रायज अबाव. हे म्हज्या उडासाक करा. खंयचें तुज्या मोगाच्या कुटुंबाच्यांनी केल्लो घात न्हय. सोड, एगडेर उडासा काड. लोक वा म्हजी कुटुंबादारां म्हजे विशीं खंयचे उडास काडटात. म्हजी समाज म्हजे विशीं खंयचे उडास काडटा. हे म्हज्या उडासाक, तुज्या उडासा खातीर खंयचें करता. देखून आसता वस आनी मुखार. कोणाची पातकां उडास. देखून जेजू म्हणालो, ताची गाय दाखयले ताणें. पळया म्हजे गाय, लुक एट माय वुंड्स. कित्याक ताणें गाय दाखयले? गाय दाखोवन समाधान तुमकां म्हणालो. कित्याक? 11 जण जुदास एकलो मेल्लो, ते 11 जण गायल्ले. ताका बेन दिसतालें आतां जेजू आमी केल्लो घात उडास काडता कोण ना. पेद्रू चिंतलो हांवें कोंबो सत घालतना 3 पडी नेगार केल्ले, आतां जेजू सांगता कोण ना. नो. उरले जू हांव चिंतलो. ताच्या निमाण्या जेवणा अर्द्यार तकली दवरली. पूण तो मरतना हांव धांवलो न्ही. आतां म्हाका कितें म्हणटा कोण ना. थॉमस, जाकोब, बार्तोलोमेव सगळे तशेंच चिंतले. तेका जेजू म्हणटालो, आय नो दॅट यू आर ऑल वुंडेड. तुमी सगळे गायल्यात गोत्ता. हाळे म्हजी गायी पळया. लुक एट माय वुंड्स. पीस बी विथ यू. आय वोंट रिमेंबर युअर वुंड्स. एक निर्धार करा. तुज्या भुरग्यांची पातकां, तुज्या पतीची पातकां उडासाक हाडनाका. हो निर्धार ह्या आराधना वेळार आमी करया. वय आमचें झुजू मनशा कडेन न्हय. एफेसियन्स चॅप्टर 6. आमचें झुजू अंतरिक्षाचें सत्य सांगता. म्हज्या भुरग्यांक तो एकलो अंतरिक्षाची सकत साळवायता. म्हजें झूज ताचे कडेन. जेजू म्हाका सकत दी, म्हाका बोळ दी. ते पुनर्जीवनपणाची सकत हांवें बगूं, म्हाका सकत दी.
देखून एक एक आमकां बसवणी केल्यात. द्वितीय नियम चॅप्टर 28 कोणाक दिंबी घालूंक साद आसा ती आमी दिंबी घालया. कोणाक साद ना तांणी बसा. तुमी हांगासर मागूंक आयल्यात, तुमचे कश्ट घेवन आयल्यात. देव ही बेसांवां दिता. यू क्लेम दॅट ब्लेसिंग. ताणें दिल्यात ऑलरेडी. हांव इतलेंत क्लेम करी जाय. सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार आनी आज हांव तुका दिता तें सर उपादे 17 पाळची जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या राष्ट्रां वयर उबारतलो. सर्वेस्पर तुज्या देवाचें उतर तूं आयकशी जाल्यार हे आशिर्वाद तुका पडटले. आशिर्वादी जातलोय तूं शहरांत, आशिर्वादी जातलोय तूं गांवांत. म्हणा आमेन. घट्ट आमेन. आशिर्वादी जातलोय तूं शहरांत आनी आशिर्वादी जातलोय तूं गांवांत. आमेन. आमेन. तुजो गांव, तुजें शहर सगळें आशिर्वादी जावं म्हूण माग. तुका देवान दिल्ली आस्त, बदीक, घरदार सगळें आशिर्वादी जावन येवन माग. सेकंड, आशिर्वादी जातलें तुजें कुडीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक आनी तुज्या गोरवां पासराचीं वासरां, तुज्या हिंडाचीं बकऱ्यां पिलां. म्हणा आमेन. आमेन. आतां तुज्या भुरग्यां पासत आशिर्वादी जातलें तुज्या कुशीचें फळ, तुज्या शेतांतलें पीक, तुजी गोरवां, तुवें पसलेलीं मंद तें सगळें. दीस अ सेकंड ब्लेसिंग गॉड इज गिवींग यू नाव. क्लेम. सांग म्हजीं भुरगीं 10वी PUCंतलीं भुरगीं परिक्षा बरयल्यान, रिजल्ट मेळ्ळा, बरी कॉलेज मेळो, बरें शिकप मेळो. ज्या भुरग्यांनी नीट परिक्षा बरयल्या, CET बरयल्या, बरें फलितांश लाभो. आस्क द लॉर्ड टू ब्लेस युअर चिल्ड्रन. थर्ड, आशिर्वादी जातले तुजे दाले आनी तुजी पीठ मेळपाचें आयदान. आमेन. 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 तुज्या घरांतलें दिसपडतो ग्रास आतां देव आशिर्वादीत करता. तुज्या आयदनांत पीठ मळपाचें आयदन केदींच खाली जायना. तुजे तेलाची बरणी केदींच खाली जायना. तुज्या आर्थीक अडचणींतले देव आतां सुटका दिता. वय जेजू हें सगळें तुका आमी दिता. फोर्थ, आशिर्वादीत तूं भितर सरतना, आशिर्वादीत तूं भायर सरतना तुजे भितर उठलेल्या तुज्या दुस्मनांक सर्वेस्पर सोलवितलो आनी तांकां तुजे आदीन करतलो. एका वाटेन तूं विरोध आयिल्ले ते 7 वाटांनी तुजे मुखले पोळण धांवतले. आमेन. 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 Amen. Surrender all your enemies, the enemies of your body, enemies of your spirit, soul, the enemies of your family, the enemies that trouble your business. Everybody surrender. तुजे वैरी कोण म्हणून आसात. देवाचें उतर म्हणटा तर बसावन जेवन म्हणटा एका वाटेन तुजे एनिमी आयिल्ले 7 वाटांनी धांवतले. भिये नाका. जावं पुरो तुजे कुडीचे आनी आत्म्याचे वैरी, वायट वंदवण्यो, पोजडेपण, विपरीत मोबायलाची ओडणी, मादक द्रव्याची ओडणी तुज्या आनी तुज्या भुरग्यांची जावं पुरो, तरणाटी जावं पुरो, हर एकी 7 वाटांनी सोम्या पळणो सोनी म्हजे तावन माग. सिक्स, तुज्या कोठाराचेर तुवें हात घेतल्या सर कामाचेर सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आमेन. 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 तुज्या कोठारांचेर तुवें कितें हाती घेतलां? घर बांदूंक हाती घेतलाय, तुज्या भुरग्याचें बरें पालें जावंक आसा तें हाती घेतलाय, एक बिझनेस स्टार्ट करूंक हाती घेतलाय, एक वाहन घेवन तातूंत गळोवंक तुवें चिंतलाय, वा शेतांत नवी कृशी करूंक चिंतल्याय. लेट एवरीथिंग बी ब्लेस्ड नाव.
सर्वेस्पर भरपूर दिरव्यांनी भरलेले आपले आकाशाचें घर उक्तें करतलो आनी तुजे भुंयक फावो त्या वेळार पावस दितलो आनी तुवें हाती घेतिल्ली सर कामाचेर आपलो आशिर्वाद घालतलो. आमेन आमेन आमेन. आमेन वेळार आमकां कठीण दग आसा जेजू. आमच्या भुंयचेर आमच्या कृशीचेर आमी हाती घेतल्या वावराचेर बरो पावस दी मागया. सेवेंथ, जायत्या राष्ट्रांक तूं रीण दितलोय पूण तूं कोणाकडचें रीण घेवचो नाय. आमेन आमेन आमेन. आमेन कोणाक तुमकां रिणाचे प्रॉब्लेम आसा आतां सांगा सोम्या. देव म्हणटा तूं जायत्या राष्ट्रांक रीण दितलोय, कोणाकडचें रीण घेवचो नाय. जर तर तुमकां कोणाचें रीण ना ऋण ना तर देवा कर्गां दिया. देवा तुजी बसवणी आतांत म्हज्या जिवितांत करी जाल्या. जर तर कोणाक म्हणी रीण आसा सोम्याक सांगा, म्हाका सोम्या तुजे कृपेन हांवें रीण दिवंक जाय, हांवें रीण कोणाचें घेवंक नजो. सर्वेस्पर तुका मस्तक करतलो न्हय शिमटी, तूं सदांच वयर सोडतलोय आनी केदेंच सकला देवचो नाय. आमेन आमेन आमेन. आमेन जायते फावटी हांव जिवितांत म्हज्या कुटुंबांत लास्ट आसा सोम्या. म्हज्या बिझनेसांत हांव लास्ट आतां हांव शिमटी जाला, हांव तकली जावना. म्हज्या मागण्या जिवितांत हांव शिमटी जाला, हांव तकली जावना. सर्वेस्पर म्हणटा तूं तकली जातलो न्हय शिमटी. द्वितीनियम 28, Deuteronomy 29:8. Let's claim all the blessings of the Lord. देवनी हे सगळीं आशिर्वादां भेसांवां सोम्यान आमचेर घालच्याक आनी कितें मागोंक आसा. आज आमी आमच्या पाप साहेबा पासत आमचे हात उबारुया. नवो पाप साहेब आमकां दिला. पापा प्रांतीचा बरी दुबळ्यांचो गरजेवंताचो हुस्को ताका आसूं. ताचे पासत आमी सांगता म्हणया, सस्नच्या बापा हांव तुका भेटयतां तुज्या दीक मोगाच्या पुताची, आमच्या सोम्या आनी सोडून जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पातकांच्या पारीकपणा बसो. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशवा मरिफात आमच्या आणि सगळ्या संसाराची कागद. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आमारा आमची आणि आमच्या पापा साहेबाची काकूळ कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आमारा आमची आणि आमच्या पापा साहेबाची काकूळ कर. ए भाग्यवंता देवा, ए भाग्यवंता बळवंता, ए भाग्यवंता आमारा आमची आणि आमच्या पापा साहेबाची काकूळ कर. भारत आणि पाकिस्तानामध्ये झूज आसा. समाधान येवच्याक, सगळें टेररिजम हे निर्नाम जावच्याक, आमच्या देशांत शांती अभिवृद्धी समाधान. आमच्या उडपी मंगळुरांत जायते टेन्शन आसा, जाती मध्ये झगड्यां आसा. सोम्या हें सगळें तुका समर्पण करता हांव. आमच्या भुरग्यांक आमच्या तरणाट्यांक ह्या संगती वरवीं कितेंच बादाक जायना जावन. ह्या दिसांनी पोवी सभेक जायते नवे याजक देवान आमकां दिल्यात. देवा ह्या चड नव्या याजकाचेर तुजें बेसांव घाल. आमची सगळीं तेसावां, आमची सगळी मागणी तुमी विविध उद्देश घेवन हांगासर आयल्यात. ड्युटरनॉमी 28 परत परत आमी वाचया. द्वितीनियम 28. देव आमकां मस्तक करता, आमकां शिमटी करिना, आमकां रीण दिवचें बरी करता, रिणान घालिना. आमच्या वैरी एका वाटेन आयले 7 वाटेन फाटी येतले. ही सगळीं बेसांवां परत हे म्हज्या उडासाक करा. हांवें सांगलेलें उडासाक करा. हांव तुमचे सांगत आसा म्हणल्यार जेजूक भेटोवया आनी गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतार. येद्या व्हडा सक्रामेंतार सस्तांग नामान करुया पुवेल्या त्या रूपा बोला नव्यो रिती अगया सर्व
vốn lê cha ớt visya ba vớt tờ chi bỏ thể via sư se ba pa cơ se puta ola sani stuti sa Potvi महिमा सस्ता एकस्थळ्य प्रसिद्ध तुका दोघांच्या स्पिरिट समसमी नावार्ता आमेन. हे देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या पुता जेजूचे जीवन कुर्साचे मरण आणि पुनर्जीवनपणाची सकत तुवें आमकां सोन दिल्याय बापा. या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजू मुखार आनी सक्रामेंतांत हाजर आसलेल्या ह्या जेजू मुखार दिंबीर पडून आराधन करच्या ह्या म्हज्या भाव भयणीची मागणी तांची काळजाची अत्रेक तांची पिडा शिडा तांची नेणतुली भुरगीं तांचो वावर तुका समर्पित हांव बाबा. वेळार आमकां पावस दी, आमच्या देशांत समाधान दी, आमच्या पापा साहेबाचेर तुजें बेसांव घाल आनी बेगीन सार आमच्या इस्कॉलाचेर शिकपाचेर बापा आमच्या भुरग्यांक बरें शिकप, बरें इस्कॉल, बरें फलीत आमचें लाभशें कर. तूं जी येताय राजवट चलयताय सासणाचें सासना. आमेन. तर आमी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना ते सावा ह्या परी आसात. देवान केल्ल्या स्वरूपकारांक अर्ग जावन मिसाचें बलिदान भेटयता ऑल्विन विल्मा डिसोजा कोट्टिग्यार, विल्फ्रेड ट्रीजा फर्नांडीस उद्यावर, विलियम डिसोजा सांताकट्टे, मेरी पिंटो नेजार, जुडिथ लुवीस मणिफाल, स्टेपन कस्तिलिनो आनी कुटुंब उडपी, डॅफ्नी आंद्रादे बारकोर, पीटर फर्नांडीस अंजलोरो, हेक्टर प्रिमा वाज कल्याणपूर, स्टीवन अल्मेडा ब्रह्मावर, मारिया आन्सो डिसोजा मणिपाल, विल्फ्रेड फर्नांडीस सांताकट्टे, एवजीन आनी एजलिन ओलिवेरा सस्तान, आजल आनी ॲरन मार्टिस मूडबिळे, लियाना आनी इयोन डिसोजा कासिया, मॅकलिन डिसोजा उडपी, निखिल रायन मिनेझस उडपी, विक्सन रेनिटा मिनेझस आनी कुटुंब उडपी, पावेल कर्नेलियो सांताकट्टे. तशेंच रिचर्ड कस्तिलिनो कुळूर हाच्या तेसांवा खातीर, बेन्नी डिसोजा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता सरिता डिसोजा ब्रह्मावर, मोरियान आनी एवलिन वाज हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता ग्रेटा मातायस उद्यावर, चार्ल्स ओलिवेरा हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता लॉलिटा पेरेरा आनी कुटुंब कालमाडी, एलेक्स आनी दुल्सिन रबेल्लो हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता स्टेल्ला आनी कुटुंब उडपी, सचिन क्रास्ता हाच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता मीना पॅट्रिक पिंटो आनी कुटुंब सांताकट्टे, संतोष राज हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता सरिता डिसोजा ब्रह्मावर, रोजी आनी शॉन डिसोजा हांच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता सरिता डिसोजा ब्रह्मावर. मुकाम एक सांग समल्या आम्ही घरा देवाच्या, तोंडो वाईट रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या, भक्ती उर्बेन आयल्या आम्ही जेवणाक सोम्याच्या, सोम्याची सुतये कोट्या बांदान मोगाच्या, सोम्याचे जेवण अर्गा बलिदान सर्गीचे पवित्रान दिता समाधान, सोम्याचे
जीविताकार जीवन बरबशा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्याय सवे आसूं. मगाळ भावन आनी भयणीनो 5,000चे सडीत लोक जेजून उंडे दिल्ले म्हूण आयले पूण अखेरेक जेजू सांगता उरले केवळ 12 मात्र. ते 12 जण तांचो ताळो जावन पेद्रू म्हणटा तूं हुंडो दिता म्हूण आमी आयल्या न्ही तुजे लागीं आसात सस्नीक जिवी दिवची उतरां देखून हांव तुजे सांगता रावलां. मुखार भावन आनी भयणीनो आज सोमी ह्या मिसा वेळार आमकां ताचीं उतरां दिता तशेंच हुंडोय दिता ताचें मांस आनी रगत दिता देखून त्या बळान आमी जियेता. देखून आज देवाची उतर आयकूंक आनी सोमयान दिवचें ताचें मांस आनी रगत सेवच्याक आमचींच काळ जमान आमी नितळ करया. आमच्या पातकांचें आमी दूख धरया. जायते फावटी ह्या मिसाच्या बलिदानांत पवित्रपणी फावो नासतना आमी भाग घेतला. बक्षाने मागया आनी सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर्वोद्वेगार देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आणि बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भगवान सदांच आमकां वाडवली. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सेवेस्पर दया लागीं विनादी करात म्हूण प्रार्थना मागता हांव. सर्पद्वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर. प्रार्थुया तुमची त्या सवां तुमची मागणी उडासा काडा. सर्वेस्पर आमच्या बापा तुझ्या पुता जेजूक तुवें पुनर्जिवंत केलोय आनी मनशा कुळाचो फुडारी आनी सोडवंदार जावंक नेमलोय. सरसने बराबर ताका वाकानून ताचे कडचें पातकांचें बक्षण आनी दैवीक जिवीत घेवन उपकारी काळजान मरा पर्यंत तुजो पाटलाव करूंक तुज्या मोगान आमच्या भाव भयणीचे साखरेक लागूंक आमकां कृपा दी. आमच्या समया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवय पवित्र म्हणजे एकपणान जियेत आनी राजवाड चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. धर्मदूतांचीं कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. त्या वेळार अख्ख्या जुदेयांत गलिलेयांत आनी सामारियांत पवित्र सभेक शांती मेळ्ळेली आनी देवाचे विरांतीन ती बरोवन आसता पवित्र आत्म्याचे मजतीन ती वाडत आनी चडत वेतेली. पेद्रू सगळ्यांनी वचून बवार्थ्यांची भेट करनासता लिड्डा शारांत वस्ती करनासल्या देवाच्या भक्तां सरशीन येवन पावलो. थंय येनेया नांवाचो आरेगार 8 वर्सां मांद्रेक लागुल्लो तो ताका पळोवंक मेळ्ळो. पेद्रोन ताका म्हळें, येनेया जेजू क्रिस्त तुका बरो करता, उठ आनी तुजें हांतुळणो सारकें कर. तक्षणच तो उठलो. लिड्डांतल्या आनी शारोनांतल्या निवासियांनी ताका पळयतच ते समेस्त सोम्या थंय परतले. जोप्पा शारांत तबीता नांवाची एक भवार्थी नासली. ग्रेक भाशेंत तिचें नांव दोरकास, तशें म्हळ्यार चितळ म्हूण अर्थ. आपली सगळी जिणी
तिणें बऱ्या कामांनी आनी दयाळ करण्यांनी खर्चिल्ली. ह्याच वेळार ती पिडेंत पडली आनी मोर्न गेली. तिचें मोडें नाणोवन माळयेच्या कुडांत दवरलें. लिड्डा थावन जोप्पाक चड पयस नातलें. जोप्पांत आसलेल्या शिसांनी पेद्रू लिड्डांत आसा म्हणून आयकून, दया कर, जाता तितले बेगीन आमचेशी ये म्हणली एक मनावी दिवन 2 जाणांक धाडलें. पेद्रू धाडलेल्या बराबर उठावटी आयलो. तो थंय येवन पावतच ताणें ताका माळयेच्या कुडाक आपोवन व्हेलो. समेस्त विधवी ताच्या भोंवतणी वेडो घालन दोरकासान ती जिवंत आसतना आपणाक शिंपून दिल्ले दगले आनी शेले ताका दाखोवन विळाप करूंक लागलो. पेद्रून तांकां सगळ्यांक भायर काडलीं आनी दिंबयेर पडोवन मागलें. उपरांत तो मोड्याशी घुंवोन म्हणालो, थबिता, उठ. तिणें दोळे उक्ते केले. पेद्रूक पळोवन ती उठोवन बसली. तवळ पेद्रून तिका हात दिवन उबी केली. उपरांत ताणें बावार्थ्यांक आनी विधवींक आपयलीं आनी ती जिवंत जाल्ली तांकां दाखयली. ही खबर सगळे जोप्पांत गाजली आनी जायते जण सोम्यांक सदमानूंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचें वडकार. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरी बोणा, ताका कशी म्हूण आमी फारी करूं. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरेपणा, ताका कशें म्हूण आमी फारी करूं. कितें हांव पाटी देव सर्वीस पोरा, ताणें म्हाका केल्या इतल्या बरेपणा. सडवणेकर कांदेवची काल्स हांव उबारतलो आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणटलो. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरेपणा, ताका कशें म्हूण आमी फारी करूं. म्हज्यो आंगवण्यो हांव पाळटलो, सभे हुजीर सगळे परचे समर्थ्यो उबारतलो. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचे मरण स्वादी. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरेपणा, ताका कशें म्हूण आमी फारी करूं. सर्वेस्परा हांव तुजो सेवक, हांव तुजो साकर, तुजे साकरणी सोपूत. म्हज्यो सांकळी तुवें मोडून उडयल्या. हांव तुका अर्का बलिदान भेटयतलो आनी तुज्या नांवाची वोडवी गातलो. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरेपणा, ताका कशें म्हूण आमी फारी करूं. सर्वीस पोरान आमकां केल्या बरेपणा, ताका कशें म्हूण आमी फारी करूं. Kıyam ubiravia, ane misa saudgar amingavia. Alleluia, alleluia, alleluia.
हालेलुया तुझी उतरा सोम्या आत्मो आणि जीवी सासनिक जीवी दिता ते उतरा असा तुझी लागी हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमच्या सोवे असो तुमचे सवे असो जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्या काफेर्नावाच्या सिनोगोगांत जेजू शिकोवन आसतना जेजूच्या सिसा मदले 12 जाण हे आयकोन म्हणाले हे उलोवणें विपरीत जालें तें आयकूंक कोणाक जाय तें ह्या विशयांतच आपणाचे सीस गुणगुणोवन आसात म्हूण जेजू समजलो आनी तांकां म्हणलो हे आयकून तुमचो भावार्थ दंडळोवे तर मनशा पुताक पयलो आसले कडेन सोडून पाटी वेतना पळयशात जाल्यार तुमी कितें म्हणशात जीव दिवचो प्रेरक आत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारना हांव तुमच्या लागीं उलयलां ती उतरां आत्मीक जीव दिवची तरी तुमच्या मदें आसात थोडे सत्पनिनांत तसले सत्पनिनांतले कोण आनी आपणाक विश्वासघातान पाराधीन करतलो कोण म्हूण जेजू सुरवेर तावनूच जाणा आसलो परत्यान तो म्हणलो देखूनच हांवें तुमकां सांगिल्लें बापान तें देणें दिल्ल्या करीत कोणूच म्हजे सरशीन येवंक शकना हाचे उपरांत जेजूच्या सिसां भितरले 12 जाण तसो सांगात सांडून पाटीं परतले तवळ 12 जाणांक जेजून म्हळें तुमी वचोंक सोदतात शिमांव पेद्रोन ताका जाप दिली सोम्या आमी कोणा सरशीं वचों तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताचीं तुमचो देवाचो भाग्यवंत म्हूण आमी सतमनलां आनी आमकां खात्री आसा देवाचे उतर हे वाकणे तुका क्रिस्त के सौम्या काळीसे मोचे आणिक आयच्यान तुझे मोगान तुझ्या ते बर्तन्या सगळे सांगदी तुझे उंड्या वयना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे उडे म्हाका दिल्ले दिर्वे आयच्यान तुझे उड्या वयना सवे हांव अर्पिता काळीस मोचे तुवें म्हाका दिल्ले दिर्वे आयच्यान तुझे म्हज्या भावान आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवपाक मानतसलें जावं म्हूण तुमी मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या आणि त्या पवित्र सभेच्या आदाराक सरस्फूर्त मानून घेव सर्वेस्पर आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयेळेन मानून घे तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सस्नाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं तुमची सभी आसो आमची काळजां उबारुया आम्ही ते सर्वेस्पराथे उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवा
दिन बसूया. वय अशी आम्ही करू फाव. सर्वेस परा पवित बापा, सर्व काळी आम्ही तुका वाकनू पावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. पूर्ण अधिक करून या उत्तम काळात तुझ्या महिमेची कीर्ती आणि वाकन्नी वरत्या दाबाजान आम्ही करची. कित्याक जेजू जालो आमच्या पास्काची बली. आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत असा. आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदा बली जावन मारलेलो आनीक तो मरना, पूण ससनाक आसा जिवो. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सरदळबार निरंतरी गायतात तुझे मुखार. Povit, 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 dărbaranță să vezi portul. Săganii संसार पडला तुझ्या वैभवात. सगळी संसार पडला तुझ्या वैभवात. उंच गीत तुका जय 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 जय. उंच गीत तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा करूस तूं पवित्र. तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हजे रक्तची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासा करात. भवतसो गुटू परगटुया. सोम्याची सू तुझे मरण आम्ही समरता. तुझे पुनर जीवन पण आम्ही करता. तुझ्या येण्यात सोम्याची सू आम्ही ओत्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन पुनसो आमी भक्तीपणी उडास करता. हो जिवीत सोडून आनी सोडून जी काल्स तुका आमी समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केली. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी समेजता. पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर. लियांव सौदवो आमच्या भगवन बापा, जराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जिवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुळट तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरये देवाच्या माये सांगाती आनी ती सोपोती भगेवन झुजे भगेवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोमयान आमकां मागोवंक शिकयलां. आमची सगळीं ते सवां मागणी सांगाता घालून आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिसां तुजे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका. पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां तूं निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशें नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक क्रिस्तवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पतकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोमयेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सय आसूं. एकामेकाक आमी शांती पाठोवया. देवाचे देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमची काकूळ कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जिवनाक आपण लाभलेली आज आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सो पान संकुवान 183. Jesuye tumoche thai सदाराव तुमचे थंय दैवीक करपेन भरतो म्हाका वास्तूचें कितें स्वादी रगतें बोवा मोरी अत्मीगटाय सदां दिवचें अत्रेक सोम्या हांव तुमच्या तुका मासार सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका अत्रेक सोम्या हांव तुमच्या तुका मासार सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं जाय म्हाका सोम्या तूं रागाची वाट आनी हांव तो पोपाटो चिडकोन राव शिकय म्हाका सो तुजे थंयची येता
ताचे थंय तुजी येताय सोबाम पळ सदां दिव सत्ता अत्रेकता सोम्या हांव जेवच्या तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका सोम्याचे नाका पळयताय म्हजें संगीत तूं बसताय सगळींचे कान म्हजें साथाय म्हजें केदें व्हरतें तुजें संगीत सोंगचें जिणें म्हाका निवळ घडटा अत्रेकता सोम्या हांव सेवच्या तुका मासा रक्तान सदां पोसताय म्हाका दुसरें कितें जिणें म्हाका नाका सोम्या तूं साय म्हाका प्रार्थुया भोव मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल पास्काच्या संभ्रमान तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलाय तर पुनर्जिवान जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान आमकां दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवानपणान आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर आमकां महिमेवंत कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं पसून या क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे उपकार तेन्ना तुमी मुखार येवचे आनी आमच्या पाद्रा बतावन तुमची मानाची वाद तुमी घेवचे केविन डिसोजा तोट्टाम प्रवीण कर्नेलियो सांताकट्टे रिचर्ड आयोना डायस उडपी मॅक्लिन डिसोजा उडपी सेलेस्टिन डिमेल्लो नीलावर हिल्डा सल्डाना रोजारवाडो तशेंच ॲलन डिसोजा कोळालगिरी लंकाणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर वेलांकणीचे माये तुझ्या भुरग्यापासून विनंती कर ए बोव नितळी आमकारी बोव बगेवंत त्रिंदादीन जेजूची बोव निर्मळ आवय जावं ससान खावन तुका विंचून काडली देवताक तूं गर्भी समोवच्या वेळी तुका बगल्या अदीक वत्या आनंदचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तो सनान परत्यान म्हाका दिवं वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव मोसर रेखता येदुकेसनाचे बोव मोगाळी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतल्या तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय
तुझ्या देवपुताचे अपरिमित काकुळटीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हळ्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससयेच्या आदारार बंदून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पसत विनाती कर. देवाची बगेवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळाशे कर. नहींतर म्हाका ती गरजेचे उपकार मेळाशे कर म्हूण ह्या नोवेलांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवाय ह्या परी आसात बरी भलायकी, मोतीक समाधान मेळोवंक, बरें काम, फावो तो सांबाळ मेळोवंक, कामांत प्रमोशन मेळोवंक, कुटुंबांत शांती आनी समाधान फावो जावंक, भुरग्यांक बऱ्या कॉलेजीन सीट मेळोवंक, कॅटरिंग बिझनेस बरें जावंक, गोमटी दूख गूण जावंक, डिप्रेशन गूण जावंक, कठीण राग येवन सो उणो जावंक, बरी जिनिये संगाती फावो जावंक, ऑस्ट्रेलिया UK विजा मेळोवंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वसोंक, तकली दूख गूण जावंक, ब्रेन ट्युमर गूण जावंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, गांठी दूख गूण जावंक, कोर्ट केस बऱ्यान इत्यार्थ जावंक, युट्रसांतले सिस्ट गूण जावंक, वायट इश्टागात सोडूंक, कुटुंबांत आस्तीचे वांटे बऱ्यान जावंक, लाखांनी काडिल्ले रीण फारीक जावंक, स्वंत घर फावो जावंक, भलायकेचे भुरग्यांचें देणें लाभोवंक, काजारेचें कार्य कसलेय अडकळी उणें जावंक, मौन परिवर्तन जावंक, स्कॅनिंग रिपोर्ट नॉर्मल येवंक, BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक, कुटुंबांत येवचे अनवरां सगळीं निवारूंक, हार्टाची पिडा गूण जावंक, थायरॉयड पिडा गूण जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, सायनस तकली गुवळ वर्टिगो गूण जावंक, किडनी डायलिसीस सारकें जावंक, युरीन इन्फेक्शन गूण जावंक, भांगार पयशे फाटीं मेळोवंक, किडनी स्टोन गूण जावंक, पयस वसोंक, दांत दूख कान दूख गूण जावंक, युरोप देशाची विजा मेळोवंक, वायट चिंतनां पयस वसोंक, बिझनेसान गेल्ले पयशे फाटीं मेळोवंक, आमाल पियोवणें सोडोवंक, गव्हर्मेंट काम मेळोवंक, CA परीक्षेंत पास जावंक, भुरग्यांचें कठीण हट आनी राग गूण जावंक, मोबायल एडिक्शनांतल्यान भायर येवंक, लिव्हराची पिडा गूण जावंक. मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमचीं तेसावां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेंत म्हाका आसची वरती पातयेनी उसारूंक हांव खुशी वाडटां. तुजो दैवीक पूत तुज्या खुशीन आसतना ताणें तुज्या कतावीन काळजान पेटयल्या सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरी कृपेन भरलेली सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवंती म्हजे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवंती म्हजे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान बरी कृपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जिजो. भगवंती म्हजे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनाती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गब्रिएल बडवान पयले फावटी वरच्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेल्या म्हणल्यार प्रणामाक मेळोवन तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या पुरोवान सबार परजळीक मोत्यांती जावन दीत म्हूण हांव खुशी वतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळान वाडोवन दीत म्हूण अत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्या वरच्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदोळपर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोवाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें. ह्या मोगा पासून भोव कलतेपणी हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. आयक म्हूण म्हजी कालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार
सौम्या दयेन ऐक म्हजे मागणे आणि म्हजी भोग तुजे थंय पावूं दी. स्वामी तुमच्या सोवे आसूं तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. येसु म्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुझ्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसिल्ल्या आत्म्यांक सौकसाय दी. अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. काकुलदार सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीठ मेर नातलेल्या दयाळाय लागी आमी मागतां. दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली सिमोनच्या मांयची तांची तूं बिरमत पाव येसुम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवं दीत. जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णच्या सष्णाक. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमच्या सवय आसूं तुमकां राखूं, तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवं, तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूं, तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. नित्या सहाया माते प्रभु क्रिस्तर ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಇದು ನಿಮಗೆ ತಾಯಿ ಎಂದು ಕೋಣೆಗಳಿಗೆ ನುಡಿದರು ಯೇಸು ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಾಯಾದೆ ಮಾತೆ ನೀನು ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನೊಂದಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನಲ್ಮೆಯ ದಾತೆ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು
ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ मोकाल पुत्रा सवे आमकार मोरे आशीर्वाद देव आमका जेजूच्या पवित्र काळचा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद भलायकेचे माये आमापासून विनंती कर धैर्य सुकरा आमापासून विनंती कर तुम्ही समेस्त बडव्यानो आणि भक्तानो आमापासून विनंती करा भगवान भगवंताचे कृपेन निवडक आमच्या देवा आमच्या दुश्मनातले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.